Sit down, sit down, sit down. Hallelujah. Hallelujah. So the teaching on forgiveness, I told Anisha to continue with that preaching, आम्ही अनिच्छालागी सांगले फॉरगिवनेस विषयान तू कंटिन्यू कर. and I'm teaching on a different topic. हांव आज दुसरे एक टॉपिका विशयांत शिकयता म्हणून. When I came back after 14 months, हांव केदाळा या 14 महिन्या उपरांत फाटी आयलो. I found a clip on the YouTube. हांवें एक यूट्यूबार एक दर्शन या क्लिप पळयले It व्हिडिओ. suddenly came on my mobile. एकसपणे ते म्हाका ते दिश्टी पडले मोबायलार. So I began to focus on what the pastor was speaking. त्या क्लिपांत व्हिडिओंत तो पास्टर काले सांगतलो म्हणून हांव म्हणजे चीत दितलो. And I gave my ears and began to think on it and study it. हांवें म्हणजे खाण ताका दिले तो कितें सांगता म्हणून आनी हांवें ते शिकोवंक प्रयत्न केले. And then somebody invited me for a retreat in Chennai. तर कोणेकी म्हाका एक इन्विटेशन दिलें चेन्नईंत एक रितीर जावन आसली. So I attended for the first time a retreat where all the pastors meet. हांव पयले फावटी त्या एका रेतीर गेलो थंय हर एक पास्टर थंय आसले त्या रेतीरींत. There were about 2,000 people. लगभग 2000 वयर लोक त्या रेतीरेंत आसलो. And there was good that there was no internet or telephone calling. थंय एक बरें आसलें म्हळ्यार खंय इंटरनेट जावन दी कॉलिंग कांय नाटले करूंक अवकाश नाटलो. Because it was right in the interior jungle. कित्याक म्हळ्यार एकदम ती भितर हडली म्हणयात जंगल अरण्या भितर But म्हळ्यार. before leaving from home, I downloaded the teaching on my mobile, and the whole day I would be listening to this retreat and that retreat. ते जाल्यार हांवें खाले गेले ताच्या पयले हर एक हांवें शिकोवन म्हज्या मोबायलार डावनलोड केल्ले आनी थंय कितें सांगतात हांगा कितें सांगतात हांव ते कंटिन्यू निरंतर आयकोन आसलो. And I was listening, I was praying in the spirit for 6 hours, 8 hours. daily. हांव ते आयकोन आसतनाच म्हजे आत्म्यांत 7-8 घंटे हांव मागणें करूंक सुरू केलें. मागणें करतलो. 10 days got over. 10 दीस उपरांत I had to go to Bombay for some document work. हांव परत बॉम्बे फाटी गेलो म्हजे डॉक्युमेंट्साचें काम आसल्या निमती. The things got delayed. थोडे म्हजे जायते काम फाटी पडले. So I can't fly back to Bangalore and go back to Bombay. त्या देखून हांव परत बँगलोर येवन परत बॉम्बे वचूंक म्हाका कस So I जातालें. had to stay there. हांवें ते रवाजेत पडलें. That's the time I went to visit a person. त्या वेळार हांवें हे व्यक्तीक वचून एक भेट केली एका व्यक्तीची. And what I learned, आ- I took the mic and I started हांवें कितें शिकलां तें हांवें शिकोवंक सुरू केलें. in tongues. हांवें भासाच्या देण्यांनी हांवें शिकोवंक सुरू केलें. Just put that, please, Romans 8, 26, 27. Hallelujah. हालेलुया. रोमाकारांक बरिल्लो 8वो अध्याय 26 आनी 27 वळो. So just before I came here, हांव येवनच्या हांगा पयले I was sitting with uncle and auntie. You know, हांव uncle and auntie. अंकल आनी आंटी वट्ट बसून आसलो. Those who are the owners of this place. कोण ती ह्या जाग्याची धनीन जावन आसली. Uncle's name is Rosemary and Loy. अंकलाचें नाव I रोज. have got some issues with names, okay? So I told them, हांवें तांकां सांगलें. because they asked me, what is your new teaching called roaring? हांवें ताका सांगलें ते No, no, तुजे they asked me. तांणी म्हजे लागीं विचारले तूं रोरिंग ह्या गर्जना विशयांत तुवें शिकोवन आसा पळय तेच्या विशयांत खालें म्हण तांणी म्हजे लागीं विचारलें. I said, even if I explain to you, जर तर हांव तुमकां ते समजोणी दिन तरी it will be difficult for you to believe. हे तुमकां पत्य येवंक बारीक कस मारताले. So let me show you something.
त्या देखून हांव थोडे सुंगत्यो तुमकां पयलीं दाखयता. I was just walking out of my room. हांव म्हज्या रुमांतल्यान भायर येतलो. I was coming here. रुमांतल्यान हांगा आयलो. A lady sent me a message from Canada. एका बायल मनशान कॅनडा जावन म्हाका एक मेसेज धाडली. A counselor from Kerala called me up एका कावन्सिलरान तिका कॉल केल्ले and said, I know, I found what is your problem. म्हाका आतां कळ्ळें म्हाका तुजे काले समस्या म्हणून. I know why your children are in trouble, you are in trouble for so many years. I found the reason. तूं आनी तुजी भुरगीं कित्याक ह्या समस्यान जायते वर्सां जावन समस्या अनुभव करून आसा ताका विशयान म्हाका आतां कळीत जालें. Your grandfather was practicing this and this. Is that right? कित्याक तुज्या बापायच्या बापायन हे पुरा केल्ल्यांत तुका आळे अशें जाला. You know. तुमकां What the गोता grandfather know? Did you know? तुमच्या आबाच्या आबाक कितें गोता आसलें तुमकां कळीत आसा गी. So that is the reason why you are having this issue. त्या देखून तांणी तशें अशें केल्ल्यांत आज तुज्या जिवितांत हे पुरा प्रॉब्लेम समस्या आयल्यात. So she told me, brother, I need to know what is the problem. त्या देखून हांव तुमचे मेसेज केला येथे खाले प्रॉब्लेम म्हणून विचारूं. I said your problem is your problem because you are listening to too many things, which is your problem. हांवें तिका सांगलें तुका प्रॉब्लेम काले म्हणल्यार तूं जायते शिकोवन आयकोन आसाय ते सोडले प्रॉब्लेम म्हणून. जायते जाणांचे आयकोन आसाय ते सोडले प्रॉब्लेम म्हणून. So what is the problem for you? I'm asking you. I just looked at you. Why are you becoming so tense? नाही हांवें सांगलें हांवें चिंतलें रॉंग जालें की हांव चिंत. Now, did I communicate to him? I just looked at him. Was the message communicated? That is how things happen. त्या कशें ब्रदरान पळयतना म्हज्या मनांत सवाल आयलो कित्याक म्हाका अशें पळयता. हांवें चिंतलें म्हज्या मनांत हांवें कितें सांगलें चूक जालें Did I speak one word? ताणें कांय उतरां उलोवना जाल्यार ताचें पोजिशन ताचें पळोवचें दिश्ट पळयतना म्हज्या मनांत उलोवंक सुरू जालें. So your mind started talking. वय म्हजे So then she told me, I listened to the teaching on roaring. I did not understand anything. त्या वेळा ती म्हणाली तुवें शिकले गरजण ह्या विशयान शिकोवन दिली हांवें आयकलें पूण म्हाका कांयच समजोना. I said, you did not understand because you are already got your own agenda, not to understand. कित्याक समजोना म्हळ्यार तुज्या मतीर जायते तुजेच जायते उद्देश अजेंडा दुसरेच कार्य आसात. Correct? So become like a baby and listen to the scriptures. जर तर तूं ल्हान भुरग्या बरी देवाचे उतार आयकोंक शकताय जाल्यार Listen to the scriptures देवाचे उतार आयकोंक शकताय जाल्यार and understand it. त्या वेळा तुका समजोनी येतली. Let's play a game. तर आतां आमी एक खेळ खेळया. That man told you something. त्या मनशान तुका खालेगी सांगले You heard it. तुवें आयकलें You heard the word. तुवें उतार आयकलें. Now in that sound is a spirit. त्या उतरांत एक आत्मो आसा. Sound. त्या साऊंड शब्द Stop there, Baba. Sound. आवाज त्या आवाजांत एक आत्मो आसा. Sound. त्या आवाजांत एक आत्मो आसा. That sound went to your ears. तू आवाज तुझ्या काना भितर गेलो And because he spoke in Malayalam, you understood Malayalam, you got a message. कित्याक तुका मल्याळी गोत्ता असल्या वरवीं ते मेसेज तुका समजली ताणें Imagine somebody talking to me in Malayalam. तुम्ही चिंतून पळया जर तर ब्रदर लागे एक कोणी मल्याळी उलयले तर It will be only a sound. खाली ताका एक आवाज मात तो. But will I get the message? तुका कांय मिनी तांतू समजोनी मेळ्ळी की Because you understand Malayalam, you got the message. केदाळा तुका ताची समजोनी मेळटा मल्याळी तेदाळा मात तुका तांतून असलो संदेश मेळटा. Agreed? Everybody agreed? तुमका अरे Now my question is, what he spoke that sound? Did that sound give you a spirit of fear or a spirit of faith? आता म्हजे सवाल तुम्ही आयकलो आवाज तुमका तो खंयचो जावन आसा तिका विचारले तुवें तो आयकलो आवाज तुका भें दिले की या कितें दिले त्या आवाजान. In that sound was a spirit of fear or a spirit of faith? त्या आवाजांत भें असले की त्या spirit सॉरी त्या त्या
तुवें Hallelujah. आयकल्ल्या त्या आवाजाच्या आत्म्यांत बे आसा की या भावार्थ आसा असलो Every sound has got a spirit. कित्याक हर एका आवाजांत एक आत्मो आसा Please remember this. Every sound has a spirit. कित्याक हर एका उडास दोरा हर एका आवाजांत एक आत्मो आसा That spirit I should know giving me what? तो हांवें जाणा जाय जे तो आवाज असो आत्मो म्हाका कितें दिता म्हूण That person spoke to you on the phone, त्या व्यक्तीन तुका फोनांत उलयलें and that sound carried the spirit of fear. त्या आवाजांत आत्म्यान तुज्या भितर खाले गेले बे गेले Correct? Now, after the phone was kept down, how many times that spirit started talking to you? केदळा तो जे फोन तुवें सकल दवरले त्या आवाजाच्या आत्म्यान कितले पटी तुजे लागीं उलोवंक सुरू केले I was thinking about the grandfather. हांव म्हज्या आबाच्या आबाक चिंतून आसली Now, all these years, did you think about the grandfather? इतले वर्सां म्हणसर तूं चिंतून आसली आबा विशयांत I'm asking you. No. Why you're thinking now? कित्याक आतां तुमी चिंतूंक पडल्यात So she said, because he told me. कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हाका सांगलें त्या देखून So I said, let's play a game. तर आमी एक खेळ खेळया Now you go and listen to Goa retreat. आता एक काम कर आता गोवाचे रिट्रीट जाला तू तो आयकूंक सुरू कर Listen to a teaching for half an hour. एक अर्ध घंटाचे शिकोवन तू आयकूंक सुरू कर Whatever scripture is being preached on roaring, खंयचेय विशय जावंक बरो गरजाच्या विशयांत देवाचे उतार दिला listen attentively. तातूंत बरी चीत दिवन आयकूंक सुरू कर Fast forward. पहिले फास्ट फॉवर्ड कर At the end, we are roaring. ताचे उपरांत आमी निमाणे गरजोन घालया You listen to that and you start roaring. केदाळा तू आयकताय तेन्ना तू गरजाने घालूंक सुरू करताय When you believe, केदाळा तू सत म्हणताय you will go on vomiting and I'll call you after 1 hour. तू हांव कॉल करच्या पयले तू काय करताय गरजोने उपरांत ओंकोन 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 आसतले And I will call you in 1 hour. आणि हांव तुका एका घंट्यांत हांव फाटी तुका कॉल करतलो Praise God. प्रेज गॉड So I was sitting with auntie and uncle. Ah. Now auntie just walked in. Evidence है हमारे पास. ब्रदर त्या आंटी आनी अंकला वट्टू बसून आसलो And I told them I've not spoken to her. हांवें सांगलें हांव ताचे लागीं आतां उलयना In front of you I'm making a call now. तुमच्या सक्टा मुखार हांव तिका कॉल करता And I asked her what happened. आतां हांवें विचारलें आतां तुका कितें जालें I heard the teaching. हांवें शिकोवन आयकलें As you told me I began to do. तुवें कितें सांगलां हांवें तें करूंक सुरू केलें I continuously started vomiting. हांव कंटिन्यू ओंकोंक सुरू केलें I don't know what was there in my stomach. It went out. म्हज्या भितर पोटांत कितें आसलें पुरो भायर गेलें Fear has gone out. म्हजे भितर असलें भें भायर गेलें Worry has gone out. म्हजे खंत भायर गेली I'm experiencing so much of peace. आतां हांव म्हाका वस्तू सांची समाधान हांव अनुभव करना आसा No. My question to you. आतां रावा म्हजे एक सवाल तुमकां When she's roaring, does she need intelligence to pray? तिने गरजोन घालतना तिचे मन आतावन या तिची जाणवा येवपाक Does she need big words to pray? तिने रोरिंग करताना व्हडले व्हडले उतरां घालून Does she मागू need to kneel down and lift her hands and pray? तिने दिमी घालून हात वयर करून मागितले असले गे God has given to his children a beautiful gift. देवान ताच्या भुरग्यांक एक सुबीत देणे गिफ्ट दिला Then I asked her, do you pray in tongues? तू जिबेच्या भाषांनी उलयताय गी She said, yes, I pray in tongues. हांव जिबेच्या भाषेने उलयता म्हणाली Is my communication right? Ave Yes, सांगा, there is a sir, witness. Okay. Do you pray in tongues? तू भाषेच्या देण्याने उलयताय गी From how long you are praying? तू कितल्या वर्सां जावन मागून आसाय Many years I'm praying. हांव जायते वर्सां जावन मागून आसा I asked her, why didn't you vomit now? आतां कशें तू ओंकली When you are praying in tongues, why are you not vomiting? तू थँक्स या भाषेच्या देण्याने उलयतना कित्याक तुका ते ओंकोंक जावना Because praying in tongues is to edify you, to कित्याक- edify me. That prayer is for me to become strong. कित्याक हांव भाषेच्या देण्यान उलयता ते म्हाकाच बोधन करता म्हाकाच ते उत्तेजन करता To make me strong. म्हाका बलिश्ट करता But groaning and roaring is not to make me strong, but to declare a war against the kingdom of darkness. केदळा आमी ग्रोनिंग आस्का सुस्कारांनी आनी गरजोने करता आमी आमकांच बोधन करचे न्ही आमी आत्मीक संवसाराचो झुजाक देंवता स्पिरिच्युअल वर्ल्डार So when you are roaring, केदळ हांव गरजाने घालता you don't know what you're roaring for. तू खंयच्या बसो तू गरजाने घालता तुका कळीत ना Many people here are praying in tongues. तुम्ही हांगा जायते लोक भासाच्या देण्याने उलयता Do you understand what you speak? तुम्ही कितें उलयता तुमकां समजता
But the Bible says when a person is speaking in tongues, it is to edify himself. कित्याक देवाचे उतर सांगता जो कोण भासाच्या ध्यानान उलयता तो आपणाक कसं उत्तेजन बोधन करता To make himself strong. ताकाच तो बलिष्ठ करता He is speaking the mysteries of God. तो देवाचे गुट तो उलयता He is talking to God तो directly. तो देवाक सीधा डायरेक्ट उलयता देवा लागीं It's all about you. एक तुझे तू 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 जावन आसाय तुझ्या विशयान But when the same person is roaring तसो व्यक्ती गरजोने घालता in the spirit, आत्म्यांत it is Spirit of God who is the source. कित्याक ताचो मूळ पवित्र आत्मो जावन आसा Can I get one glass, Baba? From behind, can somebody give me an empty glass? एक ग्लास दिवी If it is transparent, it will be very good. बॉटल bottle बॉटल दे. बॉटल हांगा आसा हे भरले बॉटल असा खाली बॉटल असा कोणाकडे खाली करीचे हा दी 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 खाली दी उदा खाली बॉटल because only when you demonstrate you will understand. Should I continue or should I go? कंटिन्यू करचे का वसाचे की Then I showed auntie केदाळ हांवें आंटीक दाखयलें and uncle. आनी अंकलाक You will have hundreds of questions. तुमकां आतां 100 जे वयर सवाल येवंक सुरू जाली I am going to show you some video I told her. हांवें सांगलां तांकां तो थोडो व्हिडिओ हांव दाखयतलो In my mobile which I can't show in the public हांवें म्हज्या मोबायलार दाखयता कित्याक म्हळ्यार ते सार्वजनीक रितीन दाखोवंक जायनात because there are people whose faces are seen. कित्याक थोड्यांची तांची मुखामळ आसात When you come to church, you come with a notebook and a Bible, correct? तुमी हांगा येताना नोटबुक आनी बायबल काडून आयल्यात येतात This person is a Hindu man. तो एक हिंदू मनीस जावन आसलो He was on the point of death. He तो- was only गणेश का उम्र कितना रहेगा? अनिशा गणेश का उम्र कितना रहेगा? 30 रहेगा? 31? हाँ 31. तो एक हिंदू भाऊ जावन आसलो तो मरणाच्या तणीर आसलो एक लगभग 31 इयर्स असो जावन आसलो तो Means 3 years back means 28 years. 3 वर्सां पयले म्हणटा एक 27 या 28 जावंक पुरो At 28 years, Amen. 28 वर्सान तो वयरोसो जे आसले Somebody brought him to church. कोणेगी ताका इगर्जेक आपोवन हाडलो He received Jesus. ताणें जेजूक स्वीकार केलो His life changed. ताचें जिवीत बदललें Then he went to JCLM Info तादा JCIला इन्फो तो रिगलो and he began to study the word day and night. तो सगळो दीस आनी रात देवाचे उतार शिकोवंक ताणें सुरू केलें And he got completely healed. तेवळ संपूर्ण ताका सुटका मेळ्ळी भलायकी मेळ्ळी Now when I began to teach to him, now when I went to meet him केदाळ हांव ताका मेळोवंक वता and we had a meeting केदाळ आमकां सांगात आमी मेळटा and in that meeting I started to roar. हांव त्या मिटिंगा वेळार हांव गरजने घालता I saw people all rolling on the floor. हांव पळयता लोक पुरा फ्लोरांत आडपडटा You know there's a difference between preaching to a villager and preaching in the city. तुमकां गोत्ता की व्यत्यास देवाचे उतार विलेजांत हळ्ळेंत आनी नगरांत दिवच्यांत व्यत्यास काले म्हणून Do you know? तुमकां गोत्ता Jesus himself experienced that. जिजून ते अनुभव केला ताच्या जिवितांत When he went to Galilee, full healing, dhapa, dhap, 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 dhapa, dhap. Even Jairus' daughter is raised from the dead. केदाळ तो गॅलिली गेले पुरा ताणें हिलिंग जालें बडा बडा डबडा बडा करन इवन जायराची धू समेत फाटी आयले जिवान जावन But when he went to Nazareth, पूण ताच्याच गांवां नजर येता गेल्या वेळार so which people believe, city people or village people? तर खंयचो लोक पाती येता हळ्ळेसो की सिटीसो नगर असो Huh? No, I'm asking you, city people believe or village people believe more? हांव विचारता खंयचे लोक चड पाती येता हळ्ळेसो की या गांवसो म्हळ्यार सिटीसो Now a Christian comes and a Hindu comes, who believes? आता एकलो चिंत्या क्रिस्तांव आयलो हिंदुआंचो आयलो कोण सत मानता A person goes to church every day and a person who doesn't go to church, who believes? एकलो सदांय मिसाक येता इगर्जेक येता आनी एकलो मिसाक वचना कोण विगीस Means that no, इगर्जेक वचना and he comes and sits. तो येवन हांगा बसता Who believes? कोण सत मानता तांच्या मध्ये So क्या होता है? Now these people are all uneducated. ते हरी एकले शिकाप नाटलेले हॅबिट मारचे मनीस जावन आसले Correct? And they come and sit. ते येवन बसले
he begins to explain to them in a very simple language. ताणे काय केले त्याच्या सिंपल लँग्वेजर तांकां एक्सप्लेन करूंक सुरू केले And he began to roar. ताणे ताच्या उपरांत गरजोन घालूंक ताणे सुरू केले I told auntie, हांवें he आंटीक goes to the market not to buy books. He goes to the market to buy mugs. मग तो मार्केट एक काले सामान हाडूंक वचून No, no, he doesn't go to bring books. सॉरी तो मार्केट एक वचून बुक हाडूंक वचून Because here you all are all educated, you write with books and pen. It is very good, very good. ओके त्या वचून मार्केट वचून बुक्स हाडून पूण ताणे काले हाडले वचून मग मग कोण गोत्ताने उदक And he tells everybody sit down ताणे म्हणले सकड बसा and he distributes the mug. ताणे एकल्यांक ते मग वांटली Imagine how does that video look? कशे तो व्हिडिओ Everybody sitting with a mug. तुम्ही एक कल्पना करा एकलो मग काडून बसल्यार कशे दिसा तो व्हिडिओ And then he starts preaching. त्या वेळार तितलेच नाही ताणे हांगा जावन शिकोवन दिवंक सुरू केलें Yesterday I preached on unforgiveness. काल हांवें ना बोगसण्या विशयान शिकोवन दिल्ली Correct? Now when she forgives, she got good sleep. ताणे तिने बोगशिल्ले काल ब्रदर सांगल्या बरी ताका बरी न्हीद पडल्या Stomach okay? आज Back okay? And head also okay? आज कंप्लीट ताका सुटका मेळ्ळ्या Now before coming she was intelligent. पहिले येवचे पहिले ते मस्त बुद्धवंत असले जाणवाई बुद्धवंत काय असली बुद्धवंत इंटेलिजंट येवचे पहिले What? How many questions you ask? Ask everybody. Question per question. कितले क्वेश्चन सवाला तू विचारतली Then she started believing. केदळ तुवें सत मानूंक सुरू केले And now that brother is roaring. तेन्ना ब्रदर थंय त्या हितून ब्रदरान गरजाने घालूंक सुरू केले Here the meeting is happening once in a month, no? हांगा नो एवरी वीक वन डे एवरी फ्रायडे Then also every Friday, 3 दिन का होता है क्या? नाही वन डे One day. ओनली There every day. थंय अरियेका दिसाय After evening, every day till late night. संजे जावन लेट नाईट हांगसर हरियेका दिसा And the hall is full. हरियेका दिसाय हॉल फुल्ल आसता Why? कित्याक Everybody is going through a trouble. कित्याक हरियेकलो प्रॉब्लेम समस्या असलो व्यक्ती ते येतात First he preaches the word of God. पहिले तो देवाचे उतराची शिकोवन दिता After making them understand, केदळ तांकां समजोणी मेळ्ळ्या उपरांत and then he starts roaring. ताच्या उपरांत निमाणे तो गरजाने घालूंक सुरू I showed करता auntie and I said, Auntie, just see, a time is coming in the church when people will bring mugs to church. हांवें आंटीक सांगले एक वेळ येतलो एक लोक इगर्जेक येताना मग काडून येतलो Why? कित्याक When the deliverance take कित्याक and मग these people who are getting delivered, I told her, these people who are getting delivered, now they become the team members to set others free. Praise That is God. the mark of a true Christian. कित्याक म्हळ्यार मग्ग हाडून येतलो केदळ गरजोने घालताना पुरा तांचे भायर पुरो हॉमेटींग जावन तांकां संपूर्ण सुटका मेळटली मात्र न्ही ते मनीस हेरांकी सुटका दिवचे व्यक्ती जावन बदलतले That is the power of the Holy Spirit. ते जावन आसा सगत पवित्र आत्म्याची God never gave you Holy Spirit that you get healed and then go and do your own old business of lust. पवित्र आत्मा तुमकां ह्या पासून दिवना तुमकां संपूर्ण सुटका भलायकी मेळोवन तुमचे पयल्याच्या कामाक फाटी वचोंक He has given you the Holy Spirit. Now you become a warrior and set others free and make them warriors. कित्याक देवान तुमकां पवित्र आत्मा दिला तुवें त्या संपूर्ण सुटका जोडून तूं एक झुजारी जावन कोण समस्या आसा तांकांय तुवें सुटका दिवच्या पासून देवान पवित्र आत्मा तुका दिला Now even if I give 10 classes, जर तर हांव हांगा जावन 10 क्लास दिल्यार but what she heard on the phone, सॉरी what auntie heard on the phone, त्या आंटीने त्या फोनांत कितें आयकला ते विशयान चिंतल्यार it did not take me much time for them to believe. तिका चड टायम लागचो ना हे सत मानूंक That's why Jesus said to Martha and Mary, त्या देखून जिजून मारता आनी मरयेक म्हणलें if you believe, तू सत म्हणताय जाल्यार you will see the glory of God. तू देवाची महिमा पळयतली If you don't believe, तू सत मानिना like जाल्यार Nazareth, you will come see and go back home. तू And Nazareth- say nothing happened to me. Nothing happened to you because you are foolish, did not believe. कित्याक तू नजरेंतल्यान जाल्ले बरी तू दोळ्याक दिश्चे फातयले वरी तू सत मानलेले वरी तू येवन हांगा येवन खाली फाटी वेतली Now is this a bottle? पळया ही एक बॉटल Is it empty? ही बॉटल खाली आसा गी Can I fill honey in this? ह्या बॉटलेंत हांवें तू सॉरी आनी मो सॉरी तू बारी बरं लागता. मोव बरोवंक जाता गी Can I fill water? हांवें तू उदक बरोवंक जाता गी Can I fill wine? वाईन बरोवंक Milk. जाता गी दूध बरोवंक I जाता can गी fill anything. ह्या बॉटलेर खाले बरोवंक जाता गी That is exactly what is roaring.
ते जाऊन असा एक्झॅक्टली रोरिंग या गरजोने घालचे. You are the vessel तुम्ही एक आयदान जाऊन असात from God. देवाचे, And God is saying you are the temple of God. तुम्ही देवाचे मंदिर जाऊन असात. And in this temple dwells the Holy Spirit. या देव मंदिरांत पवित्र आत्मा वस्ती करता. And you are telling now the Holy Spirit, तुम्ही आता पवित्र आत्म्याक सांगतात I am this vessel ready to submit to you and offer myself to you. हांव आता सांगता ते पवित्र हांव तयार आसा, तू कितें सांगताय ते करूंक. I am offering my vessel, this vessel to you. हांव म्हाकाच तुका समर्पिता पवित्र आत्म्या. Use me the way you want. तुका कशें जाय म्हाका तो उपयोग कर. And you start releasing sound. केदाळा तुम्ही आवाज रिलीज करतात, भायर काडटात. Tell me, all creation, सांगा म्हाका हे संवसारांत अरी एक सृश्टी, whether there is an animal, खंयची मनजां जावं पुरो, birds, सुकणी जावं पुरो, all of them make only one particular sound or what ability God has given you. हरी एक तांचे संसो एक देवान घाला तसो आवाज तांणी भायर काडटात. Do they have variety? तांचे ते व्हेरायटी आसा. Have you seen a lion doing meow? तुम्ही पळयल्या की शेळी मियाव करचे. Have you seen a lion doing bow wow? लायन पळयला की भोव भोव करचे. But what about man? पूण मनीस कितें करता. He can make different sounds, तो डिफरंट नाना तराचे साऊंड आवाज भायर घालता. and every sound is a vessel, हरी एक आवाजार एक आयदान आसा. and in that vessel, त्या the Holy Spirit is the one who puts the message. या आयदानार हरी एक आवाजाक पवित्र आत्मो, He puts the message. तो पवित्र आत्मो ताका संदेश दिता. And when you're groaning or roaring, तू आस्का सुस्कार या गरजोने करताय. this message is going straight to the demonic kingdom of darkness. ही एक संदेश सीधा आत्मिक संसारांत वाईट काळोखाच्या राजाक वेता आणि ताका संदेश दिता. And it is a sound that declares war against the kingdom of darkness. ओ एक आवाज जावन आसा, एक वॉर्निंग जावन आसा आत्मिक संसार अंधकाराच्या संसारांत असल्या वाईट शक्तीक एक वॉर्निंग जावन आसा. And that's why you see the manifestation taking place so quickly. त्या देखून ते मॅनिफेस्टेशन ते सुटका तुम्ही विगी पळयतात. But be careful before you go into roaring. पूण एक तुम्ही जागृत रावंक आसा पयले गरजाने करचे पयले. Get all things set right in your life. If Every you are एक- living in a wrong way and you go into roaring, those demons will say, yes, we are ready for war. They'll bash you up. जर तर तुम्ही एक उडास दोरीचे केदार रोरिंग करूंक येताना ताच्या पयले तुमच्या जिवितांत असले हरी एक तुम्ही सारखे करूंक आसा, ना जाल्यार काले जाता सैतान परत तुमच्या वयर अटॅक करूंक तयार आसा. Do you remember the priest of Seva? तुमकां उडास आगी Sons of Seva. सन्स ऑफ सेवाची ओळख उडास आगी. They said, demons, I command you to come out सांगतो डिमंड्स थंय जावन भायरे in the name of Jesus that Paul preaches. जेजूच्या नांवान त्या पाऊलान शिकयला पळय त्या जेजूच्या नांवान तूं भायरे. The demon said, सैतानान सांगले I know Jesus. म्हाका गोत्ता जेजू कोण म्हणून, I know Paul. म्हाका पाऊल कोण म्हणून गोत्ता. Who are you? तू कोण. And that spirit beat up all of those seven and they had to run naked. त्या आत्म्यान अरेक त्या 7 जणांक इतले मारले की ते नगडेच दवले. Some of them are thinking we will also have to run naked. जायते जण चिंतात आम्ही आता नगडेत धावचे पडटा. When your relationship with the Holy Spirit is more intimate, केदाळा तुझो संबंध पवित्र आत्म्या सांगता चड आणि चड असता, your relationship with God becomes very, very intimate. केदाळा तो तुझो आणि देवाचो संबंध वैयक्तिक संबंध तो अन्योन्य जावन असता. You are very careful of people releasing different sound. तुम्ही त्यात कोणी एक व्यक्ती खंयचो आवाज भायर हाडटना तुम्ही बारी जागृत आसूंक आसा. Because every sound carries a spirit. कित्याक हरी एक आवाजांत आत्मो आसा, स्पिरिट. I'm on a phone. You go stand there. And let's say I'm a lady, okay? Hello. हॅलो उलयचे काय What is his name? What is his name? Hello, Peter. यस हांवें आयकलां तूं व्हडलो कावन्सिलर. वय तूं मस्त हँडसम आसाय. वय म्हाका मेळची आशा आसा. ओके. वाट लागली.
Now, what am I releasing? आवाज Sound. आवाज आणि ब्रदर आणि But in काय that message was there clear? And he said, why? So where is he going to go? Why? Are you following what I'm saying? आता किती सांगले तुमका समजायला की विषय हे सगळे सगळ्यांक कळले. हे पुरा सगळ्यांक कळटा विषय Hallelujah. हालेलुया. So the first thing is, I must be very careful पहिले तुम्ही रियेकल्यानी जागृत आसूंक आसा that I accept the sound हांव खंयचे आवाज स्वीकार करता in my own house. म्हज्या घरान जावं पुरो. He is my brother. म्हजो भाऊ He comes and fires me. तो म्हाका गाळी मारता जावं पुरो. Now he is releasing his sound. तो ताचो आवाज सोडना आसा तोंडा जावन Will it affect me? तो म्हाका बाधा करूंक शकता ताणें उलयली गाळी. Yes, because his sound is there. It's okay. This speaker, does it have ears? त्या Does the speaker have ears? त्या स्पीकराक कान आसात गी. So it cannot hear. तो आयकता गी स्पीकर. It only speaks. तो खाली उलयता. Do you have a speaker? तुमका तुमचेडे स्पीकर आसा गी. Do you have also ears? तुमका काणी आसात गी. So when he is speaking, are my ears receiving? हांव खाले उलयता ब्रदर रिसीव करता गी. Now he is coming and giving me some angry words. हांवें ते रागान कितें म्हणी ताका उलयलें म्हणजे दिया. I heard it. ब्रदर आयकलें. Now can I process it? हांव ते काणगोवन नियाळ करूंक शकता गी. Now if he gave me some insulting words, जर तर हांवें ताका नकारात्मक इन्सल्ट करून उलयलो are those spirits there? ते जाल्यार तांतून आत्मे आसात गी वायट स्पिरीट. Every sound carries a spirit. कित्याक म्हळ्यार हर एका आवाजांत आत्मे आसात. Correct? करेक्ट. Now what kind of spirits is he giving me? हांव आतां खंयचो आत्मो ताका दिवन आसा. What he got is giving me. म्हजे भितर काले आसा ते हांव ताका दिवन आसा. I accepted it. जर हांवें एक्सेप्ट केल्यार And स्वीकार now केल्यार I am thinking on it. तेन्ना काले करता हांव ते नियाळ करता ती Which चिंता. spirit is working in me now? ते जाल्यार खंयचो आत्मो म्हजे भितर काम करता. तेन्ना दिल्लो आत्मो. हांवें दिल्लो आत्मो. Now what is coming out of this speaker? आतां म्हज्या तोंडा जावन ह्या स्पिकरान खाले भायर येता. Same spirit. सेम एकच तेच भायर येता. हांवें काले दिला तेच Does it happen? तशें जाता गे आमच्या मध्ये. So what kind of sound do you hear first in your own house? खंयचो आवाज हांव म्हज्या घरांत आयकता. What kind of sound do you hear from your own loved ones? खंयचो आवाज तुज्या कानांत आयकता तुज्या मोगाच्या मनशा मुखांतर. Is there something called as misunderstanding? तांतून एक मिसअंडरस्टँडिंग अवकाश आसा गी. It is always misunderstanding, never Mr. Understanding. केदाळे ते मिसअंडरस्टँडिंग पूण नेवर मिस्टर अंडर. ते सांग. Now, is there a misunderstanding? तांतून काही आमकां सूख समजणी मेळूंक सादी आसा गी. I said something, हांवें सांगलें एक he interpreted something पूण else. ताणें सांगलें दुसरेंच. He fires me for his interpretation. कितें तो समजला त्या देखून तो गाळी मारन आसा. Anybody married here? आनी हांगा कोणी म्हणी काजारी आसात गी. कोणाचे हात वयर वचना. Do you hear all the time same sound or sometimes opposite sound? तुम्ही केदाळे एकच आवाज आयकतात की या ऑपोजिट साऊंड आयकतात आवाज. Now, when somebody has given you opposite sound, केदाळा तुमकां विरोध एक आवाज तुम्ही आयकतात दिता. does it irritate you? तो आवाज तुमकां इरिटेशन किरकिरी करता की. Then with that irritation, what kind of sound do you give again? ते तुमकां किरकिरी जाल्ल्या वरवीं खाले तुमकां आवाज आयकता या तुम्ही खाले फाटी दितात. So does it take a long time to get into fight mode? त्या देखून चड वेळ लागता की एकामेका झूज करूंक. Immediate. Praise God. इमिडिएट तक्षणच सुरू जाता. All these years, all these days, you are asking me questions. हर एक दिसांनी तू म्हजे लागीं क्वेश्चन विचारनासली सवाला. That also I'm going live online. ते ऑनलायनार आसतना तू म्हाका विचारताली. And straight away you say, I don't believe it. केदाळे तू सांगताली हांव ते फातयेना सतमाना तुका हांव एग्री जायना सांगच्याक. You are giving me a spirit which is positive, which is from the word or something else. तू ते दाळा खंयचो आत्मो म्हाका दितले देवाच्या उतरा प्रमाणे की या अनेक दुसरो आत्मो. So when I'm giving an answer, am I giving you with my own understanding or I'm giving from the Bible? केदाळा हांव तुका जवाब दितलो म्हज्या सणवेन दितलो की देवाच्या उतरा प्रमाणे दितलो.
Now, which spirit is strong? तर खंयचो आत्मो बलिश्ट आसा? So, which spirit do you give when something is going wrong? केदाळा तुमच्या जिवितांत सुख वाईट जाताना तुम्ही खंयचो आत्मो दितात? With a sound. ते आवाजांत खंयचो आत्मो दितात? Sattu. Now, do you understand? आता तुमकां समजलें? Every sound carries a spirit. हर एक आवाजांत एक आत्मो आसा. We'll come here afterwards. Just put Isaiah 11, verse 1 and 2. ऐसाया 11 1 2. Let me prove to you some things before we go ahead. Hello, are you understanding? Okay. कोंकणी मसाजे Konkani was. 11 1 2. जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आणि ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजातली. Who is Jesse? कोण तो जेस्से? David also. दाविदाचो Pai. बापोय. आणि And the branch shall grow out of his roots. ताच्या पाळांत एक कोंबरी एक कोंब फुटतलो आणि ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजातली. So, which is that root? David. रूट Now, कोण? From David, when you read the Gospel of Matthew, there is generation after generation after generation coming to Jesus. तुम्ही मत्तेवास वंजेल वाचल्यार मूळ जावन आसा दावीद first chapter. पहिल्या चॅप्टरांत आसा पहिल्या अध्यायांत आसा. सरीस परसो बंद हो गया क्या? सेकंड Praise God. प्रेज गॉड. Look at the verse 2. सरीस परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणो. Let's all repeat that. सरीस परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवयाचो आणि समजण्याचो आत्मो बुद्धीचो आणि पदवेचो आत्मो सिरस्पराच्या शाणपणाचो आणि बिरांतीचो आत्मो. So different spirits are there. जायते आत्मे आसात. Spirit of wisdom, जाणवयाचो आत्मो आसा, spirit of knowledge, समजण्याचो आत्मो आसा, understanding, counsel, might, knowledge, fear of the Lord. हर एक आसा. देवबिरांत आसा, पदवेचो आत्मो आसा, बुद्धीचो आत्मो आसा. Now I am talking to him my sorrow. तो ब्रदर म्हजे लागीं ताच्या दुखी विशयांत उलयता. What spirit I am talking about? खंयचो आत्मो हांव ताच्या लागीं उलोवन आसा? At home I am saying the spirit of the Lord is upon me. घरा हांव सांगता देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. While praying I am saying the spirit of the Lord is upon me. सांगता मागणे करताना म्हणटा देवाचो आत्मो म्हजेर आसा. The whole day I am talking what? सगळो दीस हांव काले उलयता. So there is a person who keeps calling me, I can't come, I am this, I am that. You know what I tell on the phone? Which demonic spirit is talking to me? एकलो व्यक्ती सांगता म्हाका हांगा येवंक जायना येवंक जायना येवंक जायना म्हणटा. जाल्यार तुमी चिंता तो खंयचो आत्मो ताच्या लागीं उलोवन आसा? I tell that person, हांवें त्या if व्यक्तीक this सांगलें demon is going to talk to me, I am going to shut the phone right now. खंयचो आत्मो सैतान म्हजे लागीं उलोवन आसा आतां हांव फोन बंद करता. After 1 minute, everything becomes all right. ताच्या उपरांत एका मिनटा उपरांत हर एक सारकें जालें. The communication is right. ताच्या उपरांत एक उलोवणे सारकें जालें. Again something comes up. Again the demon has come in the name of Jesus. Again correction. So in our communication, which spirit do you allow to talk to you? आमी कम्युनिकेशन उलयतना खंयच्या आत्म्याक आमी एलाव करता उलोवंक सोडटा? Because whoever you allow, you will get into trouble. खंयचोय आत्म्याक आमी स्वीकार केल्यार आमी समस्याक पडटा. Can I show you that also? तुमकां हे दाखयचें गे हांवें? दाखयला बरें आसा ना? Should I show you or not? Because you will say, what you are saying, prove it. Okay, I'll prove it. तुवें सांगचें सारकें म्हणून प्रूव कर. तुमी Okay, give सांगू me Psalms 1, कीर्तन 1 verse 1. वासिजे. जो मनीस खोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्याची वाट धरिना आणि अधर्म्या सांगाता बसना, बगार. No. Only once. वन. जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना,
पातक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्या संगाता बसाना. Now, what is he saying? Blessed is the man that walks not in the counsel of अनगॉडली. ungodly. You will go to church every day, at least Sunday. तुम्ही Sunday येतात की ना? तुम्ही हरी एकली संडे मिसा घेतात की ना? All godly people इगर्ज घेतात नाही? Praise God. तुम्ही हरी एक देवबिरांची जी मनशा इगर जिगाची. Somebody told me I go to church every day. एकलो येऊन म्हणालो की हांव सदांय मिसा घेता चर्च इगर जी घेता. I said I also go to the garage every day. हांवें सांगलें आमी सदांय गॅरेजी घेता. But till today I did not become a mechanic here. सदांय गेल्यार हांव येदोळ म्हणसर मेकॅनिक जावन ना म्हणालो की ब्रदर. Going to church makes you a mechanic? तू Makes you a godly man? जर तर तू सदांय Who told you? मिसा गेल्यार तू एक देवबिरांचो देवाचो मनीस जाता की. What comes out of your mouth makes me know whether you are a godly man or an ungodly man. तुझ्या तोंडात जाऊन खाले येता ताच्या वरी फरक होऊन जाता तू देवाचो मनीस की या देवाचो नाही मनीस की. What kind of actions are there? I can come to know whether you are a godly man or an ungodly man. तुझ्या ऍक्शन वयरी पळोवंक जायना बगार तुझ्या जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना. So, counsel of the ungodly. आ What is ungodly? काउन्सिल ऑफ अनगॉडली. You pray तू मागताय with candles, without candles. कॅन्डल पेटोवन की Ungodly. कॅन्डल नसताना. You pray, Baba, तू मागताय with candles, without candles. वात पेटोवन की पेटे See? नसताना. Both of you are ungodly. तुम्ही देवबिरान ना तुमका देवाची मनशा नाही तुम्ही. Does candle make any difference? कॅन्डल काय म्हणे डिफरन्स असतात Yes, तुमच्या it जीव- is a symbol of light. तो एक कॅन्डल एक उजवाडाचो संकेत. But if my thinking is wrong not according to the word, am I godly or ungodly? म्हणजे चिंता पुस्तक सारखे ना जाल्यार I'll give you a real testimony. हांव एक Boy and girl both are working in that ministry. हांव एक जाल्ले न्हीज टेस्टमनी हांव तुमकां सांगता एक चेडो आनी चेडो एका मिनिस्ट्रींत काम करताले. Both are in the ministry. दोगांय बारी पॉवरफुल असली. Girl is excellent in singing. जे चेडो एकदम बरे गायन करताले. Boy is excellent in preaching. बॉय बरो करून तो शिकोवन दितालो. Now tell me, if they both come together, ministry जबरदस्त होएगा कि नहीं? तुम्ही चिंता जर तर तांणी दोघा सांगाता म्हणल्यार मिनिस्ट्री कशी एकदम पॉवरफुल असतली की ना. Tell me no. Both are working in a fantastic job. तितलेच न्ही बरे काम असले तांकां बरे काम करताले. Very good salary also. बरे सांभाळी असलो. But there was one issue. पूण एक समस्या आयले. I don't want to tell you which language. One is in the very different language and one is very Anglo-Indian. तांदून तांकां काले म्हळ्यार एकले बरी काले म्हणटात सौम्य कुटुंबां जावन असले आनी And second one is Anglo-Indian. एंग्लो Yeah, आता man. लेटेस्ट न्यू मॉडेल. Anglo-Indian you have seen, no? कळलं समजालें मग तुमकां. हां Now they both got married. तांणी कालेले दोगांय आता सांगाता खासदार जाली. The boy took her to a house where parents are there. हां ताज्या चेडवाक ताच्या घरा आपोवन हाडलें. Correct? Now the girl is going to work. चेडू कामाक येतालें. She wears t-shirt and jeans and she goes. ते केदाळे टी शर्ट आनी जिन्स घालून येताले. And mother-in-law is saying ताची सासूमाई म्हणटाली to the son, पुताक रे you have got married to a wife? तू Is this where your wife is going? You can't correct her? तुजी पळय बायल अशे प्रकार घालून येता तुका सारके बूत सांगूंक जायना की तुका. Now what will the son do? त्या पुतान आतां कितें करचें. What the mother is saying is telling his wife. कितें ताची आवय सांगताली वचून तो बायलेक सांगतालो. So he said, before I got married, you did not see me in jeans and t-shirt. त्या चेडू म्हणाले तू पयले काजा जावनचे म्हाका तुवें पळोवना की जिन्स आनी टी शर्टार आसचें. So now started dung dung. ताच्या उपरांत तांच्या मध्ये डूम डाम सुरू जालें. Now he is taking counsel from his mother. हेणे आतां खंय जावन संदेश आयकूंक सुरू केलो ताच्या आवय जावन. Correct? समजलें. So the boy made a mistake. त्या पुतान एक चूक केली. Sinful. एक पातकी म्हणी येता. So now the daughter-in-law thought, now let me see what the mother is going to do about the son, because it's a sinful mistake. ताणें त्या देखून बायल्यान चिंतलें आतां म्हजी सासूमाय कितें करता म्हणून पळया म्हणून.
She went and told the mother-in-law, your son did. तिनं ताने एक टेस्ट करजेप सांगले तुझो पूत आळे अशें 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 करता म्हणून सासू मेडो सांगले The mother-in-law said, he's a boy, no? तो तांदून खाले व्हड आसा तो चेडो न्ही गी Now when the mother-in-law is saying he's only a boy, what is the boy taking now? सासू माई म्हणटा तो पूत म्हणून तांदून खाले जावंक आसा तर If a girl does the same thing, it's a problem. If a boy does, no problem. जर नहीं होता क्या? अरे बोलना होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? Now the mother-in-law is taking stand for the truth or on the son's side. ऐसा हो सकता है? Now is the son getting encouraged? सासूमाई आता कोणाच्या तर्फेन रावल्यावर बी त्या पुताक आता खाले म्हणले मग सासूमाई जाऊन एनकरेज मिळले गी उत्तेजन मिळले गी Now he is taking advice from whom? आता तो कोणा जाऊन सलाह घेऊन असा आवयचा That's why we men never take advice from our mother, you know. त्या देखून आम्ही दादले See, all the ladies are laughing. See the way आवय they are जाऊन laughing. संदेश घेना See? सकट बायल म्हणजे असतात सून असतात तू घरा ये ना के तो. घरा ये दाखयता म्हणटा Praise God. प्रेज गॉड Now, when this is going on, असे मुखार दीस गेले वचून चलताले शेत the friction began to increase even more. समस्या आनी की वर सड जावंक सुरू जाले Where did it end up? केदाळा ते मुख जाताला It ended up in divorce. ते कशें मुख जाले म्हळ्यार निमाणे तांचे विच्छेदन जाले बराबर लेना. Hallelujah. हालेलुया Because the advice was ungodly. कित्याक ताणे घेतली सलाह देवाच्या विरोध ये recording क्यों कर रही है? देवाच्या उतर विरोध असल्यावर बी शायद हस्बैंड को भेजना है. अरे देख, her hand is showing me the spirit of telling my husband, see, the preacher also is saying, I was right. Don't do that. It will not help you. तसो आत्मा सांगता हे रेकॉर्डिंग खाल्या करता म्हळ्यार This will not हांव help कितें you. करना आसा ते सारखे कोणाक गोवाक When you are going through unjust suffering, केदाळा तुका जे अनजस्ट सफरिंग तुझ्या जिवितांत येताना did Jesus took a mobile and record what the Pharisees were doing to him? जिजून मोबाईल काढून रेकॉर्ड केले की फॅरेजिस करता तसे त्या रीतीनं But he trusted his father and he said, my father is a right judge. तो ताची दिश्ट ताच्या बापायचेर असली Did he retaliate? तो काय उलटा उलयलो गी उपराटलो गी Pharisees were happy. फॅरेजी तांणी संतोष जालो गी They crucified him. तांणी कितें केलें जिजू कुर्सायले Jesus died. तो जिजू मेलो But did he win? तो जिखलो गी तर How do you win? तू You तशें don't win by retaliating. You win by dying to your flesh and operating in love. तू उपराटे गेल्यार तुका जिखोंक जायना केदाळा तू सल्पाक स्वार्थाक मरताय आनी देवाच्या विधेय जाता तेळा मा तुका जिखोंक जाता Doing this will irritate you even more. हे अशें केल्यार ताका आनीक चड इरिटेशन तू घासलेट डाल रही है, घासलेट. ए देख तेरा माँ ने क्या किया. देख ये प्रीचर भी बोल रहा है. प्रेज गॉड Don't use any of these tools. If you want to use unconditional love. Love till it hurts you, till it pains you, till it is uncomfortable, and yet you say, Jesus, if you did it, I'm your disciple. I will also do it. त्या देखून येले बरो संगती तुम्ही उपाय करनाकात उपाय करता जाल्यार देवा सारके सो तुम्ही मूव करा खेतला म्हणसर म्हळ्यार तुवें तुमकां तितले भोगायचे तुमकां हर्ट जायचे तुमकां लुकसाण जायचे त्या मनशा थंय परिवर्तन येता म्हणसर Then you will win, because a person who operates in love can never be defeated. केदाळा मोनीस त्या खऱ्या मोगान येता तो खंडीत जावन सलवाना Why he cannot be defeated? कित्याक तो सलवाना Because God is love. Kita- Where there is love, the spirit of love, the spirit of the Holy Spirit is there. And where Holy Spirit is there, He will always make you victorious. कित्याक म्हळ्यार देव म्हळ्यार मोग देव कसले ते देवाचो आत्मा आसा देवाचो आत्मा असल्यावर ताका केदाळ सलवणी ना First you pass the test. पहिले तू परीक्षा पास कर The result of the test will come automatically. ताचे रिजल्ट ऑटोमॅटिक जावन येता So I don't want to know what is my future. हांवें त्या देखून म्हणजे फ्युचर कितें म्हणजे चिंची गरज ना Every day the game that I play, I must win that game with love. हांवें हर एक म्हज्या जिवितांचे दिसपट ते पंद्याट हांवें मोगान हांवें जिखूंक आसा I have to be selfless every day. हांवें म्हज्या स्वार्थाक मरून हर एक दीस हांवें जिवंक I have आसा to see how can this body be useful to somebody else. Even if it is paining me, I'll still use it for somebody else. केदाळा म्हणसर ही म्हजी कूड हांवें हेरांक कशें उपयोग करता जाता जाल्यार म्हाका कितले दूख भोगल्यार खस जाल्यार कितले जाणां फायदा पडटा त्या विशयान I हांवें तें even दुख आसा. now travel by bus. I'm not pointing finger to anybody, but I travel by bus even now.
आता जाल्यार हांव इतले असल्यार म्हणजे लागी हांव बसारच पॉइंट It is not करना that I don't have money. त्या देखून तुम्ही चिंती नाका म्हणजे I पैसे travel by bus. हांवें And the money that I save by traveling by bus in the crowded bus or anything, that money will go to somebody else who needs it. I will not use that money for my comfort. I'll use that money by being uncomfortable and use that money for somebody else. प्रेज गॉड That is love. मोग म्हळ्यार Don't एक clap, don't clap. मेरे को clap से कुछ नहीं लेना देना है. मेरे को clap करना है तो मेरे को तुम टेस्टिमनी आके बोलो, मैं क्लॅप करेगा. तुमको नहीं क्लॅप करेगा, मेरे को क्लॅप करना है. प्रेज गॉड हांव ह्या इतल्या म्हणजे असल्यार हांव त्या क्राउडामध्ये म्हणजे कूड म्हाकाच दंडोवन हांव बसार कित्याक घेता म्हळ्यार ते म्हजे पयशे म्हज्या स्वार्थाक उपाय करना कित्याक खंय बरें पडटा त्या जाग्यांनी हांव घालूंक आशा येता कित्याक म्हज्या स्वार्थाक हांव मरोंक आसा. तुम्ही क्लॅप मारन कांय जायना केदाळा तुम्ही प्रॅक्टीस करतात त्या दाळा म्हाकाय तुमच्या विशयांत खुशी अभिमान भोगता. Hallelujah. हालेलुया. Do we get this chance every day? तुमकां हेलो अवकाश केदाळा मेळोंक सादी आसा गी And you practice that. केदाळा तुम्ही कार्यरूपाक खाली एक घालतात महीना करना, एक महीना. खाली एकच महिनो प्रैक्टिस करके देखना. तुम्ही प्रॅक्टीस करा Your relationship with God will become awesome. कसे पळया तुमचो देवाचो संबंध कसो जातलो म्हणून. हमारा क्या है? हमने प्रे किया. हांवें आमचे कितें म्हळ्यार हांवें मागलें 1 hour I prayed. हांवें 1 घंटो मागलें 10 days I fasted. 10 दीस हांवें उपास केलो अपन क्वालिफाय हो गया. हांव क्वॉलिफाय जालो. तशें न्ही. Qualify is show me the love walk. You are qualified. केदाळा तू मोगाच्या वाटेन चलताय त्या वेळार तू प्रमोशन या क्वॉलिफाय जाताय. Now what happened over here? हांगा कितें जालें The boy took the advice of the mother. चेड्यान ताच्या आवयची सलाह घेतली. The wife was angry. बाईल एक राग येयलो. Now in the house what is exchange? आता त्या कुटुंबांत खाल एकामेका प्रसारूंक सुरू जाले. The spirit of anger, bitterness, unforgiveness is breeding day and night. त्या कुटुंबांत रागाचो आत्मो कोटसाण्याचो आत्मो नाबक्षणाचो आत्मो येवंक सुरू I'm जालो. telling you, it might be you are having all the comfort now. तुझ्या जिवितांत पुरो बरें आसूं बरो कम्फर्टेबल You start operating in unforgiveness. केदाळा तुजे ते नाबक्षणे आसा Start operating. सुरू केले. First day कुछ नहीं होता है. पहिले कांय जायना 1 month nothing happens. एका महिन्यात कांय जायना. The devil is very smart. सैतान एकलो हुशार आसा की He is accumulating everything. तो बरें सांभाळून व्हरता. And one day he knocks you off. एक दीस That तो you तुमकां अशें realize मारता की He has stolen everything from you. तुमचे हर एकले तो काण व्हरता. First thing he'll take your health. पहिले तुमची भलायकी सोरता. You will be in confusion. तुम्ही कन्फ्युजन असता. You will be in depression. तुम्ही डिप्रेशनार असतात. You will be in worry. तुम्ही खंतीन असतात. Even a healthy body can get sick in no time. तुमची कितली भलायकी कूड असल्यार थोड्याच घडयांनी पिडेस जाता. So be careful what sound you are receiving. त्या देखून खंयचो आवाज तुम्ही स्वीकार करता त्या विशयान गमान दिया. I had gone to South India हांव साऊथ इंडिया गेल्लो. and there I got a chance to give retreat to the priest. थंय म्हाका अवकाश मेळ्ळो ह्या जागांक शिकोवन दिवंक. It was morning and afternoon. सकाळी आणि दनपार उपरांत. And evening was they would go to their parish and then we would go to some other parish to preach. संजेर ते तांच्या पॅरिशी येताले म्हाका दुसऱ्या गाड्या वचून प्रीच करूंक आसले. So one day I preached what is faith. एक दीस हांवें शिकयले भावार्थ म्हळ्यार कितें. And I'm speaking word of God, 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 word of God. हांव केदाळे देवाचे उतार देवाचे उतार देवाचे उतार शिकयतालो. When lunch became on the second day, लंच जाताना दुसऱ्या दिसा one priest came and said, एकलो ह्या जागेवन म्हजे लागीं आयलो. we were discussing. आमी एकामेका डिस्कस करनासले. हांव Tell me, are you really a Catholic or a Protestant? तो येवन विचारलो तू न्हीज जावन कॅथोलीक गी प्रोटेस्टंट. I said, I'll give you the answer after lunch. हांवें सांगलें जेवण जाल्या उपरांत तुमच्या सवालाक हांव जवाब दिता. And that day the bishop had come. त्या दिसा बिस्पी आयलो. So we were having lunch. आमी सांगाता जेवणाक बसले. हांव So the bishop was very happy with what I was teaching. कितें बिशपा बारी संतोष जालो कितें ब्रदर काले शिकयतल्या So he विशयांत. said, you make one prayer for me. तूं एक म्हणजे बसत मागयाचे. When I die, हांव केदाळ मरता people should never know me that I'm a bishop. लोकांक कळली जावन नजो हांव बिस्प म्हणून. They should never remember me as a bishop. हांव मरतना तांणी कोणायकी कळून हांव बिशप जावन आसलो. No, they should never remember me that I'm a bishop. ते कोणायनी उडास करून. उडास करूं नजो हांव बिशप म्हणून.
but they should always remember me that I'm a holy man of God. तांणी एक उडास जोरीस आसलो हांव पवित्र देवाचो सेवक म्हूण मेरे दिमाग में घंटी बज गया त्या वेळा म्हज्या मांड्यार एक घंट मारूंक सुरू जाली that this bishop is a doer of the word of God. वो चिंतलो वो देवाचे उतार पाळटसो मनीस बिशप वो So after lunch I told bishop, हांवें जेवण जाल्यास बिस्पा लागीं सांगलें your brothers are asking me a question. तुमचे भाऊ म्हजे लागीं एक सवाल आयसान आसात So I want to answer them with your permission. तूं म्हाका परवानगी दिल्यार हांव तांचे लागीं उलयतां They are asking me, ते म्हजे लागीं येवन विचारन आसात are you really a Catholic or a Protestant? तूं नीज जावन तूं कातोलीक की प्रोटेस्टंट So I want to answer them with your permission. तूं म्हाका परवानगी दिल्यार हांव तांकां सवालाक जाप दितां What about you? You are giving me permission to answer that? तुमी म्हाका परवानगी दितात की They are not giving, forget it. तर नाका तुमी No. So I said, हांवें verse सांगलें 1 says, if you don't do this, अरे देवाचे उतार सांगता जो मनीस कोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे नाका चलाना Ah. पत्क्याची वाट धरिना आणि अधर्म्य संगता बसना why is he saying all these three categories? हे कित्याक हे तीन संगत्यो तो सांगता विविध तीन संगत्यो Because there is an exchange of sound. कित्याक थंय कित्याक एकामेका तो आवाज आशार पाशार जाता Is there communication of sound? कित्याक आमी उलयताना एकामेका आवाज आशार पाशार जाता Talk to me, no, please. If एक you, उलया तुम्ही yes. So when they talk, is it going inside? कितें जाल्यार उलयताना ते आमच्या भितर येता की So avoid this kind of fellowship. त्या देखून येले पुरो संगत्यो आमी अवॉइड करचे पयस करचे If you do that, के जाल्यार तूं हे करताय then you can do verse number 2. त्या जाल्यार तुका वर्स नंबर 2 करूंक जाता If you are doing 1, you Do it. cannot do verse number 2. तुवें एक नंबर करिनासतना दुसरे नंबर करूंक जायना Do you agree? तुमी का समजाले तुमी Then what do you do? ताचे उपरांत काले करूंक आसा तुमी You delight. बगार सरस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस काय रात करता? सरस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता संतोषता What is the meaning of santosta? संतोष What is, you saw there. What is delight? डिलाइट म्हळ्यार काले I told you, Holy Spirit gives me amazing examples. त्या देखून हांवें तुका सांगला पवित्र तुमी म्हाका एकदम बरे बरे एग्जाम्पल दिता But it is for me, not for you. हे म्हाका दिता पूण ते तुमकां न्ही Because He will give me according to me. कित्याक तो म्हाका कितें जाय तें दिता So I said, Lord, what is the meaning of the word delight? हांवें विचारलें देवा लागीं संतोष पावचे या डिलायटाचो अर्थ काले If I go to the dictionary, I will not follow. Give me an example. डिक्शनरी गेल्यार म्हाका ते समजना तूं म्हाका काले म्हण एक एग्जाम्पल उदाहरण दी Because I like examples. कित्याक म्हाका उदाहरण दिल्यार बरें लागता So he said, do you remember when you got saved, that time Star TV started? सॉरी यू स्टार टीव्ही स्टार्टेड मुला तुका बरं समा ऐका था. नाही समजू ना सांगले तिथलं ऐका आता स्टार टीव्ही होता ना, वय स्टार टीव्ही सॅटेलाइट टीव्ही हा सॅटेलाइट हा ते स्टार्ट झाले त्याला. हा वय that time we had दूरदर्शन. हा दूरदर्शन दूरदर्शन Now we had satellite नजीक दर्शन. हा सॅटेलाइट आता लागी असा Correct, no? हा तुमका गोता टीव्ही पुरा स्टार्ट झाली That is दूरदर्शन त्याला- one channel. त्याला दूरदर्शन एकच चॅनल असले Now नजीक channel, नजीक दर्शन multiple channels. आता काले लागी आयला जायती चॅनल असतात You don't like tuck 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 tuck. तुम्ही काय करचे ना टक 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 दमल्या झाले Do you remember? तुमका उडासा That time there was a program on TV. त्या वेळार एक कार्यक्रम त्या टीव्हीर आसले I love swimming. म्हाका स्विमिंग करचे म्हळ्यार उपयोगचे बारी बारी खुशी All the men close your ears. This is not for you. सकड दादले मनीस कान दांपा हे तुमच्या पासून नाही ऐका नका था. दायका ऐका नाकात There used to be a program called Baywatch. तू Nobody knows. See, I know that. Nobody knows. Nobody knows that channel Baywatch. बे वॉच तांतून एक प्रोग्राम येताले चॅनल काले बे वॉच हा टीव्हीर Now it used to come once a week ते हप्त्यान एक पोटी येतले for 1 hour. खाली 1 घंटो मात आसतले Correct? And there would be a lot of adventure also. तातूंत दुसरे हर एक जायत्यो संगत्यो असल्यो दुसऱ्यो But why do you think men were attracted?
कित्याक मनीस ते दादले ते पळोवंक एट्रॅक्शन जातात आ तांतून म्हळ्यार चेडवां मोटवे मोटवे ड्रेस घालतात बिकनी हसते कित्याक तांणी सांगले बिकनी हांगा मुस्तू असतात मागीर थंय वचून तेंच पळयतात सो द लॉर्ड सेड देवान म्हाका सांगलें टू वॉच दॅट प्रोग्राम तूं ते प्रोग्राम पळोवन आसाय यू वूड वेट फॉर नेक्स्ट वीक तूं दुसऱ्या हप्त्याक राखून आसाय दॅट टाइम देवर नो इंटरनेट त्या वेळार इंटरनेट नटलें वॉट एवर यू सी दॅट मच ओनली वापस देख नाही सकता कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार कितें पळय थंय मात दुसऱ्या फावटी पळोवंक जायना ऑन दॅट डे वेन इट वूड कम तो दीस केदळ येता म्हण फुल डे आय वूड बी वेटिंग हांव त्या दिसाक राखून आसलो and that time I would be there at the chair. हांव त्या वेळार त्या चेरांत बसतलो I would be inside the screen like people watch cricket. हांव कशें क्रिकेट मॅच पळयता तितले इंट्रस्टान त्या प्रमाणे बसून वॉच करनासलो That is called delight. ताका म्हणचे डिलायट Then the Lord asked me, तेन्ना देवान म्हाका विचारलें do you delight my word like that? त्याच प्रमाणे म्हजे उतरांतय डिलायट या संतोष भक्ताय तूं तयार आसाय I said, no Lord, not like that. ना देवा ते त्या परी न्ही जायना For lust I can delight. म्हणजे लास्टा बसत हांवें त्या प्रमाणे डिलायट करूंक जाता संतोष पावूंक For जाता the spirit of holiness can't I delight? केदळा पवित्रपणा विशयांत हांव त्या प्रमाणे डिलायट करूंक जाता या संतोष पावूंक जाता पवित्रपणा सांगाता No, nobody is smiling. आता कोणी असनात And that's the time he showed me, when you delight in my word like this, you will be meditating on my word day and night. Now what sound is going in and out? तेदाळा म्हाका देवान सांगले केदाळा I am तूं not, now let's say, I'm a very bad man. He is a man of God and I'm sitting with him to fellowship and he realizes, verse 1, इसके से दूर रहना है, ये जो भी बोलता है, correct? Now when he goes, is he going to think about what I said or is he delighting in the word of God? आता हांव बरो मनीस म्हण चिंतया आतां ब्रदरान म्हाका खाले सांगले हांव खंयचेय अवॉयड करता तेन्ना हांव त्या देवाच्या उतरांत खाले बरयला ताच्या विशयांत हांव संतोष पावता की या ब्रदरान म्हाका कितें सांगला ताच्या विशयांत अरे ब्रदर, समर सेंड में हमारा पार्टी है, ब्रदर म्हणटा ह्या 100% हांगा पार्टी आसा स्विमिंग पूल में आना है, स्विमींग पुलाक येवंक आसा बाटली बिटली सब लाके रखा है, बोटल्यो आसा थंय अन्न रेडी दवरल्यात you come today. तूं आज ये Now can these words delight him? तुवें उतरा म्हाका संतोष हाडटा की इंटरेस्ट ना झाला इंटरेस्ट येता ने डिलाइट जाता. That is what is delight. Now with this delight what happens to him? कितल्या वरां आसा? तेन्ना हांव तातूंत संतोष पावसा हांव विचारता कितल्या वरार पार्टी तुझ्या टायमार तू खंयच्याय टायमार ये, फुल नाईट आसा, तो टेन्शन म्हणटा खंयच्याय वेळार फुल टायम फुल नाईट सॉरी सो व्हॉट इज इज डुईंग? तेन्ना हांव कितें करना आसा हांव राखून आसा आज रातीक म्हाका म्हज्या कंपनींत मिटिंगाक आपयला. आज म्हज्या कंपनीन मिटिंगाक आपयला राती तर आज हांव टू नाईट आय मायट कम लेट. हा, तर हांव येताना इल्लो वेळ करन येता. वेर इज ही गोईंग? हांव खंय येता? ना हाऊ डीड आय चेंज हिम? कितें कशें ब्रदर म्हाका बदललें? बाय साऊंड. ताच्या एका आवाजा वरवीं. सो रिमेंबर एवरी साऊंड कॅरीज अ स्पिरिट. त्या देखून उडास दवरया हर एक आवाजा फाटल्यान एक आत्मो आसा. Yesterday I told you, I recorded the scriptures on the Walkman. I kept listening. काल हांवें सांगलें हांवें वॉकमॅनाचेर देवाचें उतर रेकॉर्ड करून हांव कानांत घालून आयकतालो. I used to stand in a queue and tell everybody pray over me. हांव स्टँडार लायनी रावून हर एकल्याच्या माथ्यार म्हजे हातां दवर मागणें करा म्हूण सांगतालो. She said some people will feel so good. थोड्या पयस भारी हें करतना खुशी जाताली. I know you will feel good. थोड्यांक मागतना भारी खुशी जाता म्हूण And after म्हाका that, with whom are you sitting? ताच्या उपरांत कोणा सांगात वचून तुमी बसतात? You know why I am here in the old age home? Because my son did it. I am not blaming anybody. It is true. But you got spirit of unforgiveness in you. Now what will be your condition?
कित्याक म्हणजे Miserable. कित्याक म्हणजे ते ना बक्षणचा आत्मा असल्यावरही आज हांव ह्या परिस्थिती घेवन So पावला. now what is the party going on? तर आता पार्टी जाताना कितें जाता? Hurt party, sorrowful mystery, and all kinds of mysteries are going on. हर एक प्रकारचे दुःख समस्या प्रॉब्लेम ते सुरू जातात. While praying, you felt good, no? केदाळा मागण्या करताना तुका बारी खुशी जाता After न्ही? prayer, the 23 hours, what are you doing? ताच्या उपरांत मागण्या केल्या उपरांत तू 23 आवर्स That काले is very करता. important. ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. So when I was listening to that, केदाळा हांवें आयकूंक सुरू केलें. that sound carried the word of God. तो आवाज जावन काले असले देवाचे उतराची सकत असली. I had nobody to pray over me, म्हजे बसून कोणें येवन माथ्यार दवर मागण्या but the करूं ना. word of God began to clean me up, देवाचे उतार म्हाका नितळ करताले and the word of God set me free. म्हाका हर एक बंदडे जावन त्या देवाच्या उतरान म्हाका सुटका दिली. In the same way, त्याच रीतीन you have got a mobile, तुमच्या लागीं मोबायल आसात. you are recording your own voice, तुमकां तुमचो ओन वॉयस रेकॉर्ड करूंक जाता. the word of God, देवाचे उतार tongues, टंग्स this, that, all, हर एक plugging आसा. it into your ears and listening. तो केदाळा तुम्ही कान दिवन That आयकतात. sound is carrying spirits in different realm that is going to set you free from different areas of your life. केदाळा तुम्ही देवाचा उतराचो आवाज तुम्ही आयकतात. त्यातून एक आत्मा आसा तो आत्मा काले करता तुमच्या भितर असले नाना तरेचे वायट आत्म्याक जावन तुमकां संपूर्ण रितीन सुटका दिता. Is it clear? तुमकां समजलें? Okay, let me give you some more understanding. तुमकां आनीक चड हांव समजणी दिता. Put the Genesis 1, उत्पत्ती पयलो अध्याय verse number 1. पयली वळो. आरांबाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. Then, पृथ्वी निराकार आनी रिती असली. then, आदी सागराचेर अंधकार भरून आसलो then. आनी दैवीक वारे उदकाचेर मारतेले. Now, what is the last line? दैवीक वारे उदकाचेर मारतेले. Again, दैवीक वारे उदकाचेर मारतेले. did the Spirit of God get into action? ते देवाचो आत्मो कार्याक देवलो गी. He was moving over the waters. तो खाली झोंपयो मारतलो. But did he go into action? तो कार्य रूपाक देवलो गी. Right now, where you are sitting, ह्या वेळार तुम्ही काही बसून आसात. is the Spirit of God in you getting ready to move into action? तुमच्या भितर असलो आत्मो कार्य रूपाक देवंक तयार आसा गी. Might have taken holiday last night मारले आज holiday आसा. सांगूंक जायना रजेर आसूंक की पुरो लास्ट नायटा जावन आतां म्हणसर Is he active? तो आता ऍक्टिव्ह जावन आसा गी. So, कार्य करना सागी. when did the Holy Spirit get into action? केदळा पवित्र आत्मो कार्य रूपाक देवता. Look at the verse 3. तिसरो ओळ पळया. देवान म्हणले देवान मुले देवान काळोख असा काळो कसा उजवाड जा उजवाड जावं आणि उजवाड आणि झालो. उजवाड जालो. काय घाले सांगले देवान देवान मुले म्हणले काळोख असा काळो कसा उजवाड जा उजवाड जावं आणि उजवाड झालो. आणि उजवाड जालो. किती सांगू ना काळोख असा. एव्हरी वर्ड कॅरीज द स्पिरिट. कित्याक देवान सांगूना कित्याक हर एक आवाजांत उतरांत काले आसा आत्मो आसा. सो इफ गॉड हॅज टू से काळोख असा, जर तर देवान म्हणले हांगा काळोख आसा, so is he talking Holy Spirit or he is talking spirit of darkness? तो जर पवित्र आत्मा उलयतो की या काळोख असो आत्मा उलयतो. That's why you see in the whole Bible, त्या देखून तुम्ही पवित्र पुस्तकान सगळं बायबलान पळया. God speaks what he desires to see. कित्याक देव केदाळा कितें पळोवंक जाय ते उलयतालो. He does not speak what he see. तो काय कितें दोळ्याक दिसता ते That is उलयनाटलो. why he said the just shall live by faith and not by sight. त्या देखून नितीवंत मनीस भावार्था वरवीं जियेता न्ही दोळ्याच्या दिश्टीन. How do we live? आमी कशे जियेता? By sight or by faith? आमी भावार्थाच्या दिश्टीन गी या दोळ्याक दिसता ते पातयेवन जियेता. Faith is all about unseen things. कित्याक भावार्थ आसा ना दिसता विशयांत. Now when God said let there be light, देवान म्हणले ते उजवाड जावं. did that sound carry the message called light? त्या उतरांत उजवाड म्हणलो आत्मो आसलो गी. Come on, every sound has got message. Every sound has got a spirit. हे कित्याक हर एक आवाजार एक आत्मो आसा. Correct? So did that sound carry the spirit called light?
देवान सांगले आवाजांत आत्मा म्हणलो उजवाड असलो गी उजवाड म्हणलो आत्मा असलो गी So what did the Spirit do? त्याला आत्मो काले घेता There was light. त्याला उजवाड जालो What happened to darkness? त्याला काळो कितें जालो It has to leave. ताणे Now, you have some darkness inside of you. जर तर आमच्या भितर काय काळो आसूं पुरो Some demons are inside of you. जायते वायट सगळं तुमच्या भितर आसूं पुरो You want them to go out. तुमकां जाय ते भायर वचचे If you say they go out, they will go. तुम्ही सांगल्यार तो भायर येता गी So now you have got the gift of tongues. केदळ तुमकां टंग्स या भासाचे देण्याचे गिफ्ट मेळ्ळे Now you are started to speak in tongues, केदळ तुम्ही भासाचे देण्याने उलोवंक सुरू केले or you are groaning केदळ तुम्ही गरजोने घालूंक सुरू केले or roaring. या सॉरी अस्का सुस्कारीने या गरजोने घालूंक सुरू केले Remember, उडासवरा the sound comes from your mouth, कित्याक आवाज तुमच्या तोंडांतून येता but you are not the source to make that sound. तू जाऊन You are not तू the source to make that sound. तुवे तो आवाज कसो तुवे नाही But, त्याचं मूळ तू नाही but Spirit of God is the source of that sound. कित्याक त्या आवाजाचो मूळ जावन आसा देवाचो आत्मो जावन आसा And because He is the source, कित्याक तो मूळ जावन असल्या वरवीं He knows what is the need of you. कित्याक त्या आत्म्याक गोत्ता आसा तुका कितें गरज आसा He म्हणून knows what message to put. खंयचे मेसेज खंयचे जाय तो त्या आत्म्याक गोत्ता आसा This is your sound. हे एक तुमचो That came आवाज out of जावन your आसा तुमच्या तोंडा जावन आयली उतरां आवाज Inside of this, त्याच्या भितर Holy Spirit is the one who will put the message. पवित्र आत्मो त्या भितर मेसेज घालता Just as God put the message light, कशे देवान उजवाड म्हणलो मेसेज घाली and that word with the light message, the Spirit of God took it and changed darkness into light. देवान सांगले उतरा वरवीं काले आसले ते असलो काळो को संपूर्ण नासलो आणि उजवाड आयलो And then see, verse number 4. ताचे उपरांत वर्स नंबर 4 कितें म्हणटा God, देवाक उजवाड बरो दिसलो which one comes first? This law or you speak first? खंयचे पयले येता दिसलो या उलोवचे पयले येता And what are we saying? पूण आमी कितें म्हणटा पहिले म्हाका दिसून दी, पयले म्हाका दोळ्याक दिसून दी मागीर हांव समजूंक आसा, मागीर हांव समजता मागीर हांव उलोवंक आसा. मागीर हांव उलोवंक आसा First let me see, पयले म्हाका पळयचे then I'll get the understanding. ते जाल्यार म्हाका समजून मेळटा And then I will open my mouth, ते जाल्यार हांव म्हजें तोंड उक्तें करता and then I will say, ते जाल्यार ताचे उपरांत हांव सांगता that's why He told Thomas. त्या देखून तो तोमासाक जिजू म्हणालो Jesus told Thomas, जिजून तोमासाक म्हणले Thomas, तोमस you believe me तू म्हाका सत म्हणताय because you have seen me. कित्याक तुवें म्हाका पळयलाय Blessed are those पूण बागी जावन आसात who have not seen me. तांणी म्हाका पळोवंक ना They have heard my word. तांणी म्हजे उतर ऐकला They believed my word. ते सत तांणी म्हजे उतर सत Even म्हणला though they have not seen me, सॉरी इवन even though they have not seen तांणी me, जाल्यारय म्हाका पळोवंक ना but they yet believe me. ते म्हाका सत म्हणतात And these are the ones who are the blessed ones. ते जावन आसात भागी मनीस My name till today has not been called. म्हजें नांव येदोळ म्हणसर कोणी आपोना And I was longing in those days. हांव त्या वेळार म्हाका ती आशा आसली Arey, somebody call my name. कोणी म्हणी म्हजें नांव I आपयता even fasted for 6 days. त्या पासून हांवें 6 दीस फास्टिंग उपास केला My name should be called. मग कित्याक म्हजें उतर नांव आपोवच्या पासून Last day of the retreat. निमाणो दीस Mass is getting over. पुरो मिसी मुख जालें The preacher called the name. निमाणे प्रिचरान नांव आपयलें John Stan, जॉन स्टॅन the Lord is calling you. तुका देव तुका आपोवन आसा I have never heard the word John Stan. हांवें येदोळ म्हणसर जॉन स्टॅन म्हणलो शब्द आयकोना I have heard Johnson. हांवें आयकला And I'm जॉन्सन about to get up. हांव इल्ले उठचेर आसलो Next to me, one man stood up. अनेकलो त्या वेळार अनेकलो उबे रावलो Then I said, my name is not called. म्हजे कशें म्हजें नांव And आपोवना those people whose names were called, believe me, I'm not telling you lies. कोणाची पुरा नांव आपयला तुमी फाते हांव तुमी काले सांगता A म्हणून lot of people had come with me. थंय सकड आपयले जण म्हजे लागीं येवन म्हणाले When their names were called, that shirt became very, very small. Buttons broke and मेरा नाम बुलाया. What about us? Our names are not called. हम लोग सब hell में गया. ते But it was such kind of feeling. वय ते नांव आपयले मनशाचे खाले भट्टान बरो ओपन जावन म्हणाले मेरा नाम म्हजें नांव सांगला मुझे बटन ना जाता की ना. जाता की ना And those names were called.
त्या व्यक्तींची नाव आपयली They got the message. तांकां मेसेज संदेश मेळ्ळो Question is after that, are you living by the word of God? ताच्या उपरांत सवाल जावन आसा ताच्या उपरांत तूं देवाचे उतरपणे जियेताय गे म्हणून And if he is not living, आता तो बाहेर पडला, काही गेला गोतूच ना. तो देवाचे उतरा जियेन म्हटल्यावर आता खंय गेला कशे भायर पडला म्हणून गोतूच ना. I'll tell you one more thing. आनी हांव अनेक विशय तुमकां सांगता I want to make you understand. कित्याक हांव तुका I समजोन am not denying the Spirit of God. हांव देवाच्या आत्म्याची डिनाय करिना नाकारना This is true. It's a gift of God. ते कित्याक हे देवाचे देणे जावन आसा It is given to you to build up a faith कित्याक हे तुमकां दिला तुमचो भावार्थ रुता करूंक so that you get more and more attracted to God. कित्याक हेच्या वरी चड आनी चड देवाचे उतरां ते आकर्शीत जावंक My old life, okay? म्हणजे पोरणे जिवीत With my friends, I went to Mahabaleshwar. You know where is Mahabaleshwar? Hey, hill station है Mahabaleshwar. हांव म्हज्या पोरण्या जिवितान म्हज्या इश्टा सांगता तीनों फ्रेंड है ना मस्त में था. महाबळेश्वर येताले तेगी फ्रेंड अशें करताले हांव Praise God. प्रेज गॉड We had gone with the families. तितलेंच न्ही ताच्या कुटुंब आमी येताले One dhoti fellow was walking on the street. दोती मिन्स लुंगी Dhoti, the topi man. दोती एक लुंगी घाल्लो टोपी घाल्लो मनीस वाटेर येतालो He stopped me ताणे उलय म्हजे लागीं म्हणालो and he told me two sentences. ताणे खाली दोन उतरां म्हजे लागीं उलयलो And he said both the sentences which nobody knows and he said it right. ताणे कितें सांगलें कोणाय गोत्तना पूण ताणे कितें सांगलें तें सारकें आसलें I looked at him हांव ताका पळोवन आसलो and these two boys are saying ते दोग जाण म्हाका पळोवन सांगतात what he said is right. ताणे कितें सांगलें सारकें गी I said he said is right but I don't believe all this. ताणे सांगलें सारकें जावंक पुरो पूण हांव तें पतेना ह्या दिसांनी In that time I did not even know Jesus. त्या वेळार म्हाका जेजूची वळख येना So these two are saying हमको भी बताओ ना. हमारा क्या होगा हमको भी बताओ ना. तर ताचे सांगातले दोघांनी विचारले तू म्हणजे आमकांय सांग आमच्या विशयान काले जाता म्हणून On the road. त्या मार्गार ओ मिलस्टोन रहता ना उसका बैठा है क्या कर रहा है मैं क्या हाथ लगे आता कसो ओके Going on. रोडार आमकां कोता काले म्हणटा ताका आत पळोवचे भविष्य पळोवचे and he told their past, he told his past also, so that then he will tell the future. ताणे काले गेले दोगांचे पहिले कितें जालां ते हर एक सांगले ताच्या उपरांत भविष्य सांगता तो I was asking both of them, बराबर बोल रहा है क्या? हे हांवें विचारले एकदम बराबर बोल रहा है. हांवें विचारले दोगा लागीं तो सांगचे पुरो एकदम सारकें आसा गी एकदम बराबर है. तांणी म्हणाले एकदम करेक्ट आसा लास्ट में पैसा कितना लिया? कितले निमाणे ताणे पैसे कितले 50 रुपया 50 रुपया. 50 ताचे 50 अशे लागीं खान गेले He told me, दो ना 50 तो दो ना. मेरे को नहीं मांगता है. तो म्हणालो तू पैसे 50 दी तुवें ब्रदर सांगले That is also म्हाका a spirit. तो एक आत्मा जावन आसा It is in the Bible. तो पवित्र पुस्तकांत आसा नहीं है? नाही ना गी किधर है? खंय आसा Acts 16 में है ना? Acts 16 आसा There is a girl by the evil spirit. ते एक चेडू आसले वायट शक्तीन वळख जाल्ले She would prophesy. ते प्रोफेसी प्रवाद करतले And when she looked at Paul, केदाळ पाऊलाक ताणें पळयले this is the man of God. हे देवाचे मनीस Listen to them. तांकां आयका And Paul got angry. ताका पाऊलाक राग आयलो Arey, she is advertising. All you people go after him. He is talking the mysteries of God. ते पुरा मुखार सगळ्या मुखार सार्वजनीक एडवर्टाइजमेंटा बरी तांच्या विशयांत सांगून ओळख दिताले So Paul got angry. त्या वेळार पाऊलाक राग आयलो I was thinking, Lord, if one girl is doing my advertisement and telling I am a man of God and this, why should Paul get angry? ब्रदर चिंतलो ते एक चेडू आमच्या एडवर्टाइजमेंट लोकांक कळीत करनास आमी देवाचे मनीस जाल्यार कित्याक तांकां राग आयलो Why did Paul get angry? कित्याक पाऊलाक राग आयलो Even though she is telling that, but Paul knows that it is not the Spirit of God who is telling, it's the evil spirit telling. कित्याक म्हळ्यार पाऊल लोक कळीत आसले ते चेडूक सारखे सांगता जाल्यार ताणें सांगते देवाच्या आत्म्यान न्ही ते वायट स्पिरिटान सांगचे म्हणून पाऊलाक कळीत जाल्ले What did Paul say? तर पाऊल कितें सांगतो Did he talk to the girl? ताणें त्या चेडवा लागीं उलयलो गी Or did he tell the spirit, ताणें त्या आत्म्याक कितें म्हणलें come out of her now? भायर ये जेजूच्या नावान. जेजूच्या नांवान Did the spirit go? त्याला आत्मो भायर गेलो Now could that girl do any prophecy? ताच्या उपरांत खंयचे म्हणी प्रवेश भविष्य ताका सांगूंक जालें Business गया? बिझनेस ताचे गेले गी आतां Did their boss catch hold of Paul? ताका काले गेले पावलाक तांणी धरलो गी ताच्या देणयान बरे पडयलो, बरे बडयलो गी जेलान घालो. तितलेंच न्ही जेलांत घालो
तेच्या वरतून तेजो इश्ट आसलो. तसो His इस friend सिलास Silas. सिलास असलो. Silas told Paul, सिलासान पाऊला लागीं सांगले my mummy told me not to go with you, man. म्हणजे आवयन सांगले तुझे सांगात येचे नाका म्हणून. Wherever we go, you are a troublemaker. काही गेल्यार प्रॉब्लेम समस्या जाता तुझे सांगाता. People were all very happy. लोक सकट संतोषान असता. You go and create a problem to all the demons. तू काही गेल्यार समस्या प्रॉब्लेम करताय सैतानाचे बाहेर धांवडोन. And because of you, see, my eyes got पळय तुझे जर मान पळय हांगा ते पूर हांगा मार्स पडल्यात म्हाका. Now, that evil spirit had attacked them, त्या खोट्या आत्म्यान तांचेर अधिकार चलयलो. used somebody or the other to hammer them. तांकां दुसऱ्या मुखांत तांकां मार पडायचे केले. In Bombay, एक चोर पिक पॉकेट को ट्रेन में पकड़ेगा तो क्या धुलाई होता है? एका बॉम्बेंत पिक पॉकेट करताले सोराक धरल्यार तेची काले अवस्था जाता ती. His face and everything goes shapeless. ताचे मुखामळ पुरा आउट ऑफ शेप जाता. So imagine the mob beating Paul and Silas. बरे पडेला असतले. तुम्ही चिंता त्या वेळार कितले पाऊलाक आनी सिलासाक तांणी बडयला आसतले. So now what is the spirit asking Paul and Silas to be angry with God? In the आता name of आत्मा Jesus, in the name of Jesus, spirit get out. गया. हां When they came to hammer, Jesus protection मिला गया. तुम्ही तांणी सांगताना जिजूच्या नांवान तो आत्मो गेलो. आता तो आत्मो तांच्या लागीं उलोवंक सुरू करता की ताका प्रोटेक्शन बसत मार खाया. मार केले की. That day Holy Spirit was on vacation. He had gone to Goa. त्या वेळार पवित्र आत्मा वेकेशनान गेल्लो गोवा. Is it like that? त्या प्रमाणे की Did that change Paul's attitude? ते ताचे एटिट्यूड चेंज करूंक शकले की ते सिट्युएशन. Was Paul still releasing the spirit with a sound praising God? तो त्या वेळारी ताच्या जावन आवाज देवाक वखाणी सुरू जाली की. Was he giving a word or sound? तो आवाज दितालो की या शब्द दितालो. No, no. He was giving a sound or a word, but it was being released. ताने आवाज या शब्द तोंडात जावन रिलीज केलो की. Was it God or was it his problem? खंयचे देवा विशयांत की समस्या विशयांत. मार खाताना कंचो साऊंड येता. मार करताना खंयचो साऊंड येता. अय्यो ये साउथ इंडियन साउंड है. गोवन में क्या होता है? आवई के. अवे अप्पा महाराष्ट्र में कौन सा? आई. आई. अरे देवा. All this sound comes, no? होय. But what came the sound of Paul? त्या वेळार पाऊला जावन खंयचो आवाज भायर येतालो. So in a day, how many sound comes? Praise. आमच्या दिसान कितले साऊंड अर्गाचे आमच्या तोंडात जावन भायर येतात. So who is the author of your problem? तर आमच्या समस्याक कोण कारण. Who is the author of your problem? तुमच्या समस्याक कोण कारण. Because you are the one who is supposed to give the sound, and you gave a sound which is exactly opposite to the Holy Spirit. कित्याक तुमच्या समस्याक तुवें सारको आवाज दिता आसले पूण तुमी काले करतात त्या पवित्र आत्म्याक काम दिवच्या बदल्याक ताच्या विरोध उलोवन तुमच्या समस्याक तुमी कारण जाता. So in that sound, which spirit is operating? त्या समस्या वेळार खंयचो आत्मो काम करता. It is decided by you. तो निर्धार घेवचो तुमी. Are you following? तुमकां हे समजून आसात. The whole spiritual world operates on sound. कित्याक हरेक आत्मीक लोक कार्य करता आवाजा मुखांतर. What happens to a person who is praying for 1 hour? जर तर एकलो मनीस चिंत्या 1 घंटो मागणे करून आसा And then whole day is giving whatever sound he wants, he gives it. ताच्या उपरांत जाय जाल्ल्या प्रमाणे ताच्या तोंडांतल्यान आवाज भायर काडटा. What will be his future? तसो भविष्य कसो आसात. Now what did Paul and Silas do? हांगा पाऊल आनी सिलासान कितें केलें. Did that situation have authority over them, or did they took authority over the situation and still release sound of praise? त्या समस्या वेळार त्यो समस्या या त्या सिट्युएशन तांचेर अधिकार वेलो की त्या सिट्युएशनार तांणी अधिकार व्हरून तांणी खंयचो आवाज भायर काडलो. You look into the whole Bible. तुम्ही सकट बायबलांत पळया पवित्र पुस्तकार. Any man of God एकलो देव असो मनीस or God himself देव समेत did not do anything supernatural without first releasing the sound. कितेंय अलौकिक कामां करीचे जाल्यार पयले ताणें तोंडार आवाज या उलयनासतना करूंक ना.
कौन हिलोते हैं यार? तुम लोग कितना मस्त है यार। हिंदी आता है ना? आता है ना? तुम लोग अंदर आए यार, ये लोग सब तुमको देखते हैं, मेरे को कोई नहीं देखता यार। मेरे को देखने का बंद कर दिया। तेरा टी शर्ट अच्छा है मेरे से भी। तुम्ही आईले तर हांगासो लोक ब्रदर पळोवन तांकां पळोवंक तुका पळयलें गेलें? ना हांव तुमकां आयकून मैं देख रहा, सब उधर देख रहे, क्या हो गया? नाउ डिड यू स्पीक टू मी? तुम्ही आता म्हजे लागीं उलयल्यात की नो. उलोवनात? डिड यू एक्शन स्पीक टू मी? तुमची कार्य म्हजे लागीं उलयले की? It is all communication with different actions. एकामेका आमी उलोवंक जाता तुमच्या हर एका कार्या मुखांतर. Now at that time what kind of a spirit did you give me? तेन्ना तुम्ही खंयचो आत्मो म्हाका दिलो? Attention gone. म्हजे कॉन्सन्ट्रेशन या अटेन्शन गेले. Are you following? तुम्ही हे समजून आसात की Why Paul was always victorious? कित्याक पाऊल हर एका वेळार जैतवन जाल्लो? No matter what happens, किती- his sound is fixed on Jesus. कितेंय खंयचे सन्निवेशन जावन दी ताच्या तोंडार जावन खाले येताले जेजूची उतरां. You can walk? No, you can, hold on, you can walk? Oh, hold on, you can talk? Now you came here, no? Did you talk to people? तुम्ही हांगा आयल्यात लोकां लागीं उलयल्यात की? Did you talk to people? I'm asking you. Anointing छोड़ दो, talking किया ना? That talking decides your anointing. तू खंयचे खाले उलयलाय तुजे तेसलो अभिषेक Now डिसायड out of करता. all the words that you talked, how much did you talk about yourself? इतले उलोवण्यात तुज्या विशयान कितले विशय उलयलाय तुवें? बात करना. आता उलय. And how much did you talk about making yourself uncomfortable to see how I can comfort somebody? वो बात करो. That is the anointing. That is the anointing. मैं दिन भर प्रार्थना करेगा, दिन भर इधर बैठेगा, लेकिन हमेशा सोचेगा मेरा क्या होगा. वो anointing सबसे थर्ड क्लास anointing है. कितले हांव मागणें करूंक जर तर म्हजे विशयान अगर मैं go ahead. म्हजे विशयान हांव उलयता जाल्यार म्हजे विशयान हांव हेरांक सांगता जाल्यार कितलेय मागणें करना कांय तातूंत फायदो ना. If you agree or you don't agree, see. So you can think on that. Listen, am I forcing you? Is God forcing anybody? Are we forcing anybody? It's your decision. You continue with the journey, and I will be there with you. I'm not going to forsake you. I'll be there. But all the time I'll say, in a day, how many times did you call the demons? Bas. Christian life with a new nature teaches you to be a servant and not ask everybody to be my servant. Simple. Jesus came to Jesus came to and not to be. जेजू आयलो सेवा दिवंक. And we who are preachers, पूर्ण- what do we do? पूण आमी शिकोवन दिताले कितें करता? Make everybody servant. आमी हेरांक आमची सेवा करता. Are I am supposed to be serving you, सपोज आमी तुमची सेवा करीत आसले right or wrong? सारके गी चूक गी. That's why Jesus said the one who is a leader should be a servant of all. त्या देखून कोण तुमचे ते वरतो जावंक आशेतात आनी निमाणो या सको कोई जायचे. मेरा बैग उठाता ना, काल नहीं कभी भी जो भी कोई मेरा बैग उठाता ना, हाँ. उसको बोलते हैं रोज आएगा मेरा बैग उठाने सब जगह, तो उठाना. जर कोण मैं तो उठाना नहीं, हाथ नहीं लगाना. ब्रदराचे कोणी बॅग उकलूंक आयल्यार तो ब्रदर You were there with me, no? You saw me, no? I'm picking up my bag, other people's bag. Why? I'm a servant by choice, not by force. कित्याक ताणें निर्धार केला हांव एक सेवाक जावन आसा म्हणून. Then I'm a Christian, नहीं तो डुप्लीकेट क्रिश्चियन है. नाजाल्यार हांव एक नीज क्रिस्तांव न्ही, नांवा परी ती डुप्लिकेट जावन आसा. Whether you agree or not, बैंड तो बजने वाला ही है. कित्याक तूं ये पातये एग्री जा या ना एग्री जा, कित्याक आमकां सैतान बडयताच. वो पायलट बोलेगा मेरे को मेरे हिसाब से चलाने का है, and you will sit on that flight. पायलट सांगी वो जर म्हाका टैक्सी वाला जाय बोलेगा जाल्यार मेरे को मेरे हिसाब से चलाने का, इधर ट्रैफिक ज्यादा मैं ये साइड में चलाएगा. दुबई में ऐसा बाहर जाएगा ना, 6 लगेगा, किधर गया रे, इधर खाली था, इधर गया मालूम नहीं. अरे बात कर रहे.
I don't agree. You don't agree. But बैंड तो बजने वाला है ना, whether you agree or don't agree. इधर जो आया है सब बैंड बजवा के ही आया है. मैं भी सिखा रहा है, मेरा भी बैंड बजा है, इसके लिए इधर खड़ा है. नहीं बजाए? Yes. This Romans 12:2 for us. Romans 12:2. नहीं जाने ना, वो तो बहुत सुना है, उसको रोज में लेके घूमता है. अभी तो बहुत अच्छा है. Praise God. How many days every month you used to be in the hospital? 10 दिन 15 दिन. अभी गए क्या 2 महीने से? तो वो कैसा हुआ? हर महीना हॉस्पिटल में. डॉक्टर भी बहुत खुश है, ये पेशेंट आएगा तो बहुत अच्छा है. इसको खाली बोलने का तुमको स्ट्रेस हुआ है, सो जाओ, 10 दिन का बिल बनाएगा, वापस जाओ. मैं आई एम नॉट अगेंस्ट डॉक्टर, लेकिन हर महीना 10 दिन का वो तो क्या है. गौरी कुड़े के लिए हाँ, तेरा भी था ना डॉक्टर के साथ. कितना महीना? 1.5 साल. 1.5 साल हर महीना में. अभी क्यों नहीं जाती हॉस्पिटल? हेलो, लिसन. Why these people are here is because to learn. Am I teaching big thing? I'm only teaching simple sound. निकालो यार, वो भी नहीं आता है. अरे बच्चे को मार के A for apple नहीं सिखाया था क्या? वही तो सिखा रहा है. अरे ट्रांसलेट कर यार. भुरग्यांक ए फॉर ऍपल शिकयतना मार पडटात की ना, तसं आम्ही हांगा तुमकां शिकवण आसा. वो बोलेगा तू बाहर निकल, तेरे को दिखाते हैं. Now tell me, ये कल हमको गाड़ी में लेके आए कि नहीं? Now he brought with love. मैंने उसको क्या किया? चिल्लाया रे. वो बोले कल का याद है, कल रात को मैं तेरे को लेके आया था, परसों के दिन स्टेशन. अभी ये मेरे को दे रहा है. And now with this can he get insulted? चांसेस है, लेगा तो चांस है. लेकिन इसका स्वभाव मेरे को मालूम है, इसके लिए इसके साथ मैं मस्ती कर सकता है. प्रेज गॉड. कित्याक ब्रदराक म्हजे विशयान गोत्ता, ते आतां कोण म्हजे विशयान कशें उलयल्यार स्वभाव कळीत आसल्यावरी ते हांव हर्ट खाण घेना म्हणून. प्रेज गॉड. खाण गेल्यार कोणा प्रॉब्लेम? ताका न्ही, म्हाका प्रॉब्लेम. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. So there are many people who, I'll give you an example. हांव तुमकां उदाहरण दिता, कोशिश करके देखना. तुम्ही प्रयत्न पळया. नहीं हुआ, जायना जाल्यार अगला महीना में कैसा भी आ रहा है, नेक्स्ट महिन्यार हांव येवंक आसा. इधर ही खड़ा रह के कस के झापड़ मारना और बोलना झूठ बोला था. म्हाका येवन एक थप्पड मारा, तुम्ही सांगले फट म्हणून. इतना चैलेंज करता है. ये तो ये प्रिंसिपल तो हमेशा चलता है. कित्याक हांव इतले धैर्यान चॅलेंज करना आसा तुमकां, कित्याक हे प्रिंसिपल खदाळे चलता. This is how I started my ministry. ते कशें हांवें म्हज्या My जिवितांत, life changed because this is the principle. कित्याक म्हजें जिवीत बदलले, हे नियम म्हज्या जिवितांत वापरल्यावर. One boy came to me. He wanted to commit suicide. एक भुरगो म्हजे लागीं आयलो, तो जीवघात करूंक जाय आसलें. Then after teaching the word of God, he cancelled committing suicide. केदाळांत हांवें ताका शिकवण दिली, ताणें जीवघात करचें कॅन्सल केलें. He was from Kerala. तो केरळा जावन आयलो. He went for 3 months trip to Kerala. ताणें 3 महिन्या केरळा गेलो तो. No matter which church is there, he did all the retreats. सब church, सब जगह पे जाके आया. तो हर एक इगर्जेन वचून रिट्रीट करून आयलो. Pastor, इगर सगळे पुरा सकड पास्टर फाटल्यान हर एक इगर सगळ्यांनी गेला. After 3 months he came. 3 महिने उपरांत तो आयलो. I said, what did you learn? तुवें कितें आतां काले म्हणे शिकले गी? I learned one lesson. हांव एक शिकलो. The Bible is not a book. बायबल जावन आसा एक बूक न्ही, It is a bag. तो एक बॅग जावन आसा. बायबल Bag मुल्लर. पोते. पोते. मायची पोती. अरे मुझे मायची पोती कोणी हात लायला. What you understood? कितें उसका You did not understand. Mangaloreans understood. मायची पोती. कोणाक हात घालूंक जाता? मायच्या पोतीक हात घालूंक जाता. अरे. पहिले ल्हान खंयचो आसतालो. And poiti also so deep. So bag is a poti. पोते. बायबल जावन आसा पोते. And in that there are multiple seeds. त्या पोत्यांत जायते नाना तरांचे बियो आसात. You pick up whichever seed you तुका want. खंयचे बियो जाय खाण घे. Take a rosary एक कोंत खाण घे. and go on repeating as a chant.
ते कसे आम्ही रोजरी सांगता तेच म्हणतो त्या रेखीन कंटिन्यू सांगूंक सुरू कर and see what happens. पळया किती जाता पळया तुझ्या जिवितांत. He went तो गेलो पाटी and he said, if you want healing, you take a scripture. Healing, you take this, whatever you want, you decide. तुका भलायके विशयान जाय जाल्यार भलायकेची खाण घे, तुका खंयची गरज आसा तांचो जायते बियो आसा ते खाण घे आनी सांगूंक सुरू कर. So I sat down and I began to think. हांव बसलो न्हू आनी चिंतूंक सुरू केलें Healing I don't want because I already got healed. कित्याक हांव भलायके विशयान म्हजी भलायकी ऑलरेडी बरी आसा. Wealth, it is already on, it's coming and it's good. बेसांव अशी समृद्धी ऑलरेडी म्हणजे आसा येवन आसा. Deliverance तो हो गया करके. हे पुरा जावन जालें पुरा सकड. प्रोटेक्शन तो एंजल लोक तो चालू ही है. आमकां संरक्षण कशें देवाचे दूध दितात. आपण लेगा सीड अनॉइंटिंग का. हांव आतां काले घेता अभिषेकाची एक बियो खाण घेता. एनॉयंटिंग. Should I tell you or enough? हांवें सांगितलें की पुरो गी. Should I continue? अरे मेरा सीक्रेट मैं तुम लोग को क्यों बताऊं? कित्याक म्हजो गूट हांवें कित्याक तुमकां सांगिचें. Will you do it? तुमी करतात की सांगल्यार. Okay, put Baba Luke chapter 8, chapter 4 verse 18 and 19. Luke chapter 4, 18, 19. Yesterday you were there, no, when that Nelladi man came and said about his ears? काल Then you were there, brother? नेल्लेडिसो मनीस कानाक काल्याचो लॉंग आयलो. He's not come today. तो आज येवना गे. No, he's not come. I can see him. Luke 4:18. 4. 18. हां हां सिस्टर तू म्हणताय ना कोण युट्यूबर असा ना त्यांना तुझा आवाज ऐका ना. ए बाई आता ऐकत आता. देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. युंचेर आसा का येऊनचार आसा. मुजेर आसा. समर रेट कर येऊनचार आसा. ना ऑलरेडी आसा. अर्धो आयला. ना आयला. लहानसो आयला इन्फेंट होली स्पिरिट. फुल आयला. येस. व्हेरी गुड. आयला मागीर मुजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. तो पवित्र आत्मा आयल्यावर काय करता. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट. तू प्रिचर झाली येस. अकॉर्डिंग टू दॅट स्क्रिप्चर. या. ले त्या उतराप्रमाणे तू एक शिकोंडार जाली गी. येस. now that spirit will help you to preach. तो That spirit will help you to understand. That spirit will give you interpretation of the scriptures. तो आत्मो तुका शिकोवन दिवंक ताचे उतराची गूट तुका परगट करूंक हर एक तराचे बंधन सुटका दिवंक तो आत्मो तुका कुमो करता. बंदेंत असलेल्यांक सुटका. बंदेत असल्यांक सुटका. तुझी हिलिंग मिनिस्ट्री सुरू झाली. तुझी पेकोणी दिवची या हिलिंग मिस्ट्री आस्था पण सांगी ना. वाय. सुरू झाली. कोणाच्या काही तुटला त्यांना हील करून सुरू केले की ना. वय. काहीच दुखले तुटले आमका पवित्र आत्म्याने दिला की ना दिला. पावर. कशे दिसता मुजी दू कशी दिसता. सोबी दिसता. मागीर कुड्यांक दिश्ट. कुरड्यांक दिश्ट. कुड्यांक हांगा कोणी कुड्डे आसात. स्पिरिच्युअल ब्लाइंडनेस आसा. आत्मिक कुरडेपण आसा. वय. फिजिकल ब्लाइंडनेस हील जाता. मुला हिलिंग मिनिस्ट्री फिजिकल गॅरंटी. वय. ब्रोकन हार्टेड स्पिरिच्युअल हिलिंग. ये फिजिकल हिलिंग स्पिरिच्युअल हिलिंग. मागीर दनसतल्यांक सावकास काय. कोणा दंसतल्यांक सावकास काय. दंसतल्यांक सावकास काय बसव. मीन्स ऑपरेस्ट. ऑपरेशन. कोण सुसायडल आसा. कोण डिप्रेशन आसा Broken. त्यांका सुटका. मागीर आणि सरस्परान दया माया प्रसार दाखोवचे वरस प्रसारूंक म्हूण म्हाका धाडला. फुल पॅकेज आसा. ये. तुमका धाडला का चॉईस केला. धाडला. धाडला. अरे वा. मागीर 19 तेत वाचले तंतू वाचले. ते वाचले. आणि सरस्परान म्हाका ही बी मेळ्ळी. आय गॉट दिस सीड म्हाका ही बियो मेळ्ळ्यो. अँड आय टूक माय रोसरी हांवें काले गेले म्हणजे कोंत काण गेले. अँड आय स्टार्टेड सेइंग इट बाय हार्ट. हांवें हे सांगूंक बाय हार्ट करूंक सुरू केले. नॉट थिंकिंग सेइंग. खाली मनांत न्ही सांगूंक सुरू केले. नाउ व्हेन आय एम सेइंग एम आय रिलीजिंग द साऊंड. केदळ हांव सांगतना एक आवाज हांव भायर काडटा गी. आर माय इयर्स हियरिंग.
म्हजे कान ऐकतात गी Faith comes by. भावार्थ कसो येता So in one side, faith is coming. एका सायडीन भावार्थ येवन आसा The Spirit of God is releasing the sound. की म्हजो देवाचो आत्मो आवाज भायर काडून आसा And this sound is going into the heavenlies. तो आवाज सर्गा लागीं वचून आसा And from there is bringing the manifestation. थंय जावन म्हाका काय ते जाय आसचे मॅनिफेस्टेशन थंय जावन हाडून आसा After that, I went to गुजरात. सूरत के पहले कौन सा आता है ब्रदर? वो जिधर पोर्चुगीज वाले रहते थे. दमन. ताचे उपरांत हांव दमना गेलो There was a retreat. थंय एक रेतीर आसली And in those days हमको preaching ज़्यादा नहीं आता था. त्या वेळार म्हाका चड प्रिचींग करूंक वचून हाडलें शिकवण 6-7 महीने का बच्चा है. त्या जाल्यार हांव 6-7 म्हयन्याचो भुरगो थोड़ा preaching आता है. इल्ले म्हाका येताले They देवाच्या told me to share my testimony. तांणी म्हाका आपयलो आनी सांगलें तुजी टेस्टामनी दी म्हणून So I went and shared my testimony. हांवें वचून काले गेलें म्हजी टेस्टामनी सांगली थंय That evening, त्या संजेर the priest asked me, पाद्रापान सांगलें ह्या जाकान do you pray over people? तूं लोकां वयर मागण्या करताय गी ऐसा चांस छोड़ेगा क्या? हांवें चिंतलें हेच संदर्भ हांवें कित्याक सोडीचें The priest doesn't know me. तर कित्याक पाद्रापाक म्हज्या विशयान कळीत ना Those people don't know me. ते आयले लोकांक म्हज्या विशयान कळीत ना My house people know me. म्हजे घरच्यांक हांव कोण म्हूण गोत्ता आसा When I talk, they'll say, we know you. खंय आमी तांचे लागीं उलयलें म्हणटा तुजे विशयान म्हाका गोत्ता सांगतात But when you go to a place where nobody knows you, तर तूं एक त्या प्रदेशाक येता कोणाची तुका वळख ना they think very big of you. त्या वेळार त्या जाग्यार तूं एक उंच म्हणून लेखताय So in the evening, it was laying of hands. त्या वेळार सांजेर एकल्याच्या माथ्यार हात दवरूंक मागणें करूंक आसलें And one man came आनी एकलो मनीस आयलो and somebody said, he's born deaf. तो एकलो म्हणालो तो जल्मात आवन तूं ताका कान आयकना I said, Lord, दूसरा ही आदमी आया, ऐसा प्रॉब्लम लेके आया. पहिले पटे आयला फर्स्ट टाइम प्रे करता एक गया, हाँ. सेकंड कस्टमर आया, ये बात बोल रहा. हां पहिले पटे आयलो तो गेलो सेकंड टायम येताना ओ येलो कस्टमर म्हाका आयलो I said, Lord, what do I do? देवा आतां हांवें कितें करचें He told me what Jesus did. कितें जिजून कितें केलां कानान बोट घाले, कानांत बोट घालें ओढले, आनी ओडलें कान उगते झाले. कान उक्तें जालें Recover your sight to the blind. आनी दोळ्याक दिश्ट मेळ्ळी That same Spirit of God who gave me to preach my testimony, तसो आत्मो म्हाका देवान दिला म्हजो साक्ष सांगूंक that same Spirit of God has now given me the power to set the blind free. तसो आत्म्या वरवीं कोणाक दोळ्याक आत्मीक दिसना या कुडीची दिसना तांकां सुटका दिवंक म्हाका देवान So that same Spirit has given me the power to heal the deaf, born deaf. म्हाका तसो आत्मो दिला जल्मात हांव कान आयकनातल्याक सुटका दिवंक So I put my finger in हांवें काले गेलें म्हणजे बोट त्याच्या काना भितर घालें with this scripture हांवें हे उतार सत मानलें and said, you deaf spirit, come out in the name of Jesus. जेजूच्या नांवान केप्प्या स्पिरिटा भायर ये म्हणलें And I looked at him. हांवें ताका पळोवंक सुरू केलें I did. हांवें अशें केलें I asked him, हांवें असं विचारलें इतले ऐकता? इतलें आयकाता He said, इतले ऐकता. ह्यो म्हणलो इतलें आयकाता Full. फुल फुल I started screaming on top of my voice. हांव व्हडल्यान बॉम्ब मारूंक सुरू केलें Everybody thought I was deaf. अरे एकल्यान चिंतलें हांव केप्पो आसा And he prayed over me and my ears opened. ताणें मागलें म्हजें कान उक्तें जालें एक मिनट. एक मिनट ये हाथ में with this hand, ह्या हातांत I have only done lapras. हांवें पुरा समस्या प्रॉब्लेमच केल्यात Correct? And from this hand, can a deaf ear be opened? तुमी चिंतात ह्या हातांत हांव केप्प्याचे कान उक्ते करूंक साध्य आसात गी My daddy did not believe me. म्हजो बापूय समेत म्हाका पातयेन हाडलो He told me, तो म्हणालो म्हाका when he was a small boy, तूं केदाळ धाकटो आसलोय I have seen so many holy priests. हांवें जायते पवित्र याजकांक पळयला They never healed. तांच्या आतार कांय गुण जावना You are my son and I know you in out. तूं म्हजो पूत हांवें तुका हर एक म्हाका तुजे अशें कोत्ता How can you do this? तुजे वरवीं कशें करूंक साध्य आसा I don't believe it. हांव तें पातयेना He did not believe for 13 years. ताणें 13 वर्सां म्हणसर पातयेनी दवरूना In those days, there was a STD booth. त्या वेळार STD बूथ आसलें I am running हांव धांवून आसा Daman mein दमनान to धांवून find आसा a STD booth. कित्याक STD बूथ खंय आसा थंय To धांवून call आसा my wife. कित्याक म्हज्या बाईलेक कॉल करूंक And there I am crying. हांव ते ट्राय करना आसा सॉरी क्रायींग सॉरी ट्राय
हांव Now you रडोन see, now you see how in misinterpretation. सॉरी Sound was there, you all heard it, right? He heard it, right? नो So he's saying, trying, no, crying. क्राय हांव रडोन आसा And I cried and told my wife, हांव रडोन म्हज्या बायलेक सांगून आसा today God opened a man who was born deaf and he could hear and he started speaking a few words. देवान आज इतले म्हज्या हातान अद्भुत केले की जल्मात हांव कान आयकना आसल्याक म्हज्या मरे ताचे कान उक्ते गेले आतां ताका सारके आयकता She's also crying. ते वेळार ती रडूंक सुरू केली We both enjoyed that telephone call. आमी कॉलांत संतोष पावून आसले हांव When दोगांय I'm walking back, I'm walking like He-Man. ते वेळार हांव फाटी येताना व्हडले ही मॅना बरी चलोवन येतलो Hallelujah. हालेलुया In 3 days, 12 people got healed of deaf ears. फकत 3 दिसांनी 12 जण कानाचे समस्या असल्या संपूर्ण गुण झाले ए गौरी तू जाती है ना गांव में? तुम्ही गावात येताय मग खड़ी गौरी हो जा, खड़ी हो जा. उभे राहो डेंजल गांव के नॉर्थ में जाती है ना? खड़ा हो जा यार. तुम्ही नॉर्थ घेतात किसी का मग बहरा कान खोला है क्या? कोणाचे कान तुम्ही उक्ते केला गौरी बसतो बहुत पटी बार हो गया. तुमको क्या सर्टिफिकेट है क्या? तुमच्याकडे काही सर्टिफिकेट असा की अरे मेरे को कितना जन कॉल करता है मेरे को ही नहीं मालूम. ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग हुआ ना. तुम लोग क्या डॉक्टर लोग हैं? पहला लाइन मारते मारते शादी किया. पहिले एकामेका लाईन मारण खाजारी झाल्यात अच्छा किया. बरे केले अभी शादी होने के बाद दोनों हाथ पकड़ के जाता है, दोनों मिशन पे जाता है ना. आता खाजर झाल्यापर्यंत तुम्ही सांगा काही असतात मिशाना कसून असतात काजारी मुनशा काही येतात हनीमुनाक. खाजारी मनशा काही येतात आणि म्हणाग हा इधर ही किधर जाता रहेगा. हनीमून अच्छा बाहेर. आता बरं अभी बाईला तुम लोग हनीमून के लिए किधर जाते हैं? तुम्ही आणि म्हणा काही गेल्यात तानी रेती रे गेली नहीं तुम्हारा शादी हुआ तुम लोग रिट्रीट के लिए गया बराबर है. अभी तुम लोग हनीमून के लिए किधर जाते हैं? गांव से गांव हनीमून करते रहते हैं. नाउ ये जिंदगी कैसा है बिटिया? When you go to the villages ना तभी मालूम पड़ता है बाइबल कितना सच्चा है. केदाळा तुम्ही हेळले कसून या देवाचे उतार दितात त्याला तुम्हाला कळी जातात देवाचे उतार कितले नीज म्हणून. When I go to Africa no हांव केदाळा आफ्रिका घेतलो होलसेल में दिखता है. होलसेलांत पुरा दिसताले पूरा ग्राउंड में सब ढम होता है. पुरा ग्राउंडांत पुरा डाम डूम जाताले. एवरीवेयर मैनिफेस्टेशन. हर एकाकडे मॅनिफेस्टेशन सुटका Why? कित्याक Unless a man of God opens his mouth and releases a sound, he can never see anything happening in his life. केदना मनुष्य देवाचो व्यक्ती देवाचे उतार या साऊंड ताच्या तोंडातून बाहेर सोडिना तितले मुसार कितेंच ते मॅनिफेस्टेशन पळोवंक शकना. Go to any retreat. तुम्ही काही खंयच्या रितीरे वसा He will open his mouth and release. केदाळा तो आपल्या तोंडात जाऊन एक आवाज बाहेर काढता And when he releases a sound and it's the word of God and he's believing in that sound, केदाळा तो आवाज देवाच्या उतराप्रमाणे असता आणि ते तो सत म्हणता there's manifestation. तेदना ते सुटका मॅनिफेस्टेशन So सुरू what जाता. is needed to change your life? त्या देखून आमचे जिवीत बदलचे जाल्यार कितें आमकां गरजेचे. गौरी गौरी तेरा तो हर महीना डॉक्टर के साथ बुकिंग था. तुका हर एका पटी हर एका महिन्यात दाखतेरा सांगाता बुकिंग असलें. तेरा अंकल ने मेरा एक सीडी दिया. तुझ्या अंकलान तुका एक म्हजी सीडी दिली सोअर एंड द सीड. सोवर अँड सीड. तू कोई भी रिट्रीट क्यों नहीं आई? तू एदोड मसर काही रेती येऊ नाही कान में लगा के कितना दिन सुना? कानाक लागून कितले तेम तू ऐकून असली 3 महिने. फिर बीमारी कब गया? केदाळा तुका सुटका मेळ्ळी. इट वॉज एन इनक्युरेबल डिसीज इन द ब्लड. ताच्या रक्तांत इनक्युरेबल असं इनक्युरेबल गुण रायनातली पिडा आसली. हर सेल्स वर इटिंग द सेल्स. ताचे सेल्स ते सेल्साक खाताले.
And doctor said there's no cure. You have to take blood every month. ताका काही क्यूर करूंक जायना त्या देखून तुवें हर एका म्हयन्यांत रगत काडणेचें असलें. And she only heard the word. तिने खाली एक उतार या आवाज ऐकलो. ये है मराठी मीडियम की लड़की ते मराठी मिडियमात जावन आयला. और सीख रही है क्या? ते सुन कितें रही है क्या? इंग्लिश. काल मेरे को ही मालूम नहीं, मैं उसका इंग्लिश टीचर है. ले. मराठी जावन आयला पूण काल ऐकत जालें ते इंग्लिश. ब्रदराक कळीत नासलें तसो मास्टर हो म्हणून. Now when she learned English, तिका ती आता इंग्लिश शिकली. she learned what is there. तातून कितें बरयलां ती जाणा जाली. She went and started doing. तिने कितें बरयलां त्या प्रमाणे करूंक सुरू केलें. हो रहा है यार, हमारे से भी हो रहा है. तिने चिंतलें आता म्हजे वरवीं जावन आसा. लड़के को पटाया. नहीं नहीं, अरेंज है, अरेंज है, अरेंज मैरिज है, अरेंज है, अरेंज. लेकिन अरेंज मानने के बाद ये लोग रात भर है ना फोन पे ही लगे रहा. काजारी जाली. बाद में दोनों जन जाने लगा. बाद दोनों Went to north. मागीर वचून तांणी दडोवंक सुरू केलें. In the north. नॉर्थाक सुरू She's केलें. talking in Hindi. ते हिंदी उलयताली. Denzel is saying, "Ninna pudarinchina." ನಿನ್ನ ಪುದರಿಂಜಿನ Wanasanda. ಒಣಸಾಂಡ Illade po. इलाडे पो जेवण झाले गे गरवस तुझे नाव काले. Now will that language work there? ही लँग्वेज ते काम करूंक जाता गी. Now I'm looking, Denzel भी हिंदी सीख के हिंदी में ठोक रहा है और वो साउंड से शैतान का बैंड बज रहा है. आता डेंजिले काले केले ते इंग्लिश शिकवून ते वसून तो आवाज सुरू केलो ते काले करून सैतानाचे बँड वाजून असतात. हम लोग का हिंदी है ना थोड़ा रफ है, मग आमचे हिंदी रफ असा लेकिन शैतान के लिए सही है. तर सैतानाक तेलीच हिंदी जाई. प्रेस गॉड. काम तो होता है ना. काम जाता ने. तो तुमको क्या बहुत बड़ा बड़ा वर्ड यूज करने का जरूरत है? तुमका व्हडले व्हडले शब्द यूज करची गरज आगी. मैं चैलेंज करता है. हांव तुमका चॅलेंज करता. ये इन दिनों में हम लोग जो सीख रहे हैं ना, या दिसांनी आमी कितें शिकून आसा दिन रात सीखना, दीस आणि रात शिका. रोरिंग करने सीखना, गरजाने घालूंक शिका. करते जाना. करत राहा. 1 महीने के अंदर तुम्हारे हाथ से मिरेकल नहीं हुआ तो आके मेरे को थप्पड़ मार. एका महिन्या भितर तुमच्या हातार अद्भुत जायना जाल्यार येवन म्हज्या कन्सुलाक मारा. अरे लॉर्ड ने किसी को मोनोपोली नहीं दिया है. ये पुरा हरी एक देवान म्हणून मा सांग, हांव ओडलो की तू ओडलो? तू हा. सगळे पप्पान जोडले, आज तू मुझी तुझी नहीं. देवान हरी एक ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है. नहीं, लेकिन कानून से ऐसा होता है. कानून तशी जाता गी. लेकिन मैं दादागिरी करतो, है बाहेर सर. ए, हांव मुझे आज नहीं. दादागिरी करना हांव तुका भायर घालून हे म्हजें म्हणून हांव सांगता. जेजू आमच्या सगळ्यांचो मोग करता. जेजू आमचो सगळ्यांचो मोग करता. He has given Holy Spirit to everybody. ताणे पवित्र आत्मा हर एकल्याक दिला. He has given the gift to everybody who believes. कोणाक सत्वंत हर एकल्याक ताणे देणे दिला. Somebody will say, मेरे को ब्रदर पढ़ने नहीं आता है. थोडी येवन म्हजे लागीं सांगतात म्हाका वाचूंक येना. I don't know to read or write. म्हाका बरोवंक या वाचूंक जाय येना. अरे आवाज करने तो आता है ना. तुका आवाज करूंक येता मू. करने आता है. करूंक येता मू. बस हो गया, काम हो गया तेरा. पुरो तितले तुझे काम झाले. बाकी का सब लगा देना, टीचिंग सुनना. बाकी बाकी काय करीजे म्हणना खाली और शिकवण जब ऐकून टीचिंग सुरू सुनता कर. है, जब टीचिंग सुनता है तभी शिकवण ऐकता नाही. वो भी स्पिरिट का प्रेयर है. तोही आत्म्या जाऊन मकरचे मागण्या जाऊन असा. अभी तो मैं शुरुआत कर रहा है आता हांव सुरुवात करना असा सिखाने के लिए. शिकोवंक. हिम्मत है तो बिलीव करके देख, तुका धैर्य असल्यार तुम्ही हे सत म्हणून पळया और प्रैक्टिस करके देख. आणि खऱ्या रूपात घालून पळया. और घर पे करेगा तभी भी चलेगा. घरा केल्यारय जाता. चालू हो जाएगा सब. आ. त्याला घरा केल्यार सुरू जाता. पूर भायर येवंक सुरू जाता. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थँक यू जीसस. सो बी केअरफुल त्या देखून जागृत राहा. what you are speaking over and over again, किती तुम्ही परत परत उसारतात उलयतात. because you are creating an atmosphere. तुम्ही एक ते एक ॲटमॉस्फियर क्रिएट करनासात. असा So I told you करनासात. I took Luke 4:18 and 19. हांवें तुमकां सांगलें लूक 4:18-19. I made it a chant. हांवें ते कंटिन्यू केलें. Chanting. हांवें ते सांगूंक Speaking it सुरू over and केलें over. परत परत. So when you are going on speaking it over and over again, केदळ हांव परत 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 सांगूंक सुरू केलें. you are connecting in the spiritual realm. तुम्ही आत्मीक संसारांत कनेक्ट करनासात. In the same way, त्याच प्रमाणे there are youth.
ते आमचे तरणाटे they like different kind of music. ते जायते जण डिफरंट नाना तरांचे म्युझिक अशे येतात आयकोंक Some like heavy metal. जायते जण हेवी मेटल ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ तुमका ಗೊತ್ತಾ And they are not bothered about the lyrics. तांणी खंयचे तातून आवाज या स्वर येता तांच्या विशयान तांकां Lyrics, कळीत ना lyrics. लिरिक्सा विशयान कळीत ना The music is so heavy. तो म्युझिक इतलो कठीण आसा की What is the lyrics? They तातून don't खाले know. आवाज येता या स्वर येता शब्द येता म्हणजे तांकां कळीत ना And because they don't know, कित्याक तांकां कळीत नासल्या वरवीं those lyrics are producing those ते spirits तांणी inside कितें them. ऐकायला तांचे ते आत्मो खाले की उत्पाद करना आसा That is why when we take the praise and worship, त्या देखून आमी देवाचे वर्शीप या स्तुती करताना we put the lyrics there. आमी ते देवाचो उतर आमी घालता That lyrics is godly. ते ते लिरिक्स देवाचे जावन आसात And you open your mouth and you speak. केदाळा ते तुम्ही तोंडार उसारतात You are releasing a sound with that lyrics, that message. तुम्ही तो साऊंड या आवाज करताना तांतून कितें आसा ते मेसेज तुम्ही सांगून That's आसात why you see so much of effect taking place. त्या देखून तांतून असली सकत असल्यावर जायते हांगा बरेपण पळोवंक मेळटा Are you understanding now? तुमकां आतां कळी जालें It is all about sound. हर एक हे जावन आसा फकत एक आवाजा वरवीं So when you come to the retreat, what are you coming for? तुम्ही रेत्रेक येताना कित्या पासून त्या रितीरेक येतात Sound. कित्याक आवाजा खातीर You are writing down notes. Why? कित्याक तू That notes is producing sound. कित्याक तू नोट्स कित्याक बरोवन आसाय कित्याक तो नोट्स साऊंड आसा करता Yesterday I was talking on forgiveness. कालच्या दिसा हांवें बॉक्सणा विशयान शिकयलें When I was speaking those words, केदाळा हांवें ती उतरां उलयली that sound carried the spirit of forgiveness. त्या उतरांत सकत आसली बॉक्साणे दिवची बॉक्साणे सोत्म आसलो The spirit of unforgiveness started getting tormented. ते दळा कितें ना बॉक्सण आत्म्याक शिक्षा दिवंक टॉर्मेंट दिवंक सुरू जालें What happened to her? तेळा कितें जालें त्या चेडवाक She started asking me questions. ताणें जायतीं सवालां विचारूंक सुरू केली Many people were annoyed with her ते दळा जायते जाण ताच्या विशयान मस्त दुखोवन खाण गेले because why is she disturbing the class? कित्याक ते क्लास आमकां डिस्टर्ब करना आसा She did not disturb the class. She made the class even more interesting. ताणें ही क्लास डिस्टर्ब करून ते आनीक क्लास बरें इंटरेस्टिंग केली Because ताणें what questions she had, कित्याक ताणें कितें क्वेश्चन ताचे भितर आसले there were many other people who had questions. तेच क्वेश्चन हांगा असले हर एकल्याच्या भितर आसले But she had the guts to ask it. तिका मात एकल्याक विचारूंक ते धैर्य आसले But others are having the question but keeping quiet. भितर तांकां असल्यारी समस्या असल्यारी तिने उगवत आसली When the questions were answered, केदाळा क्वेश्चनाक जबाब दिली the answer was given through the scriptures. केदाळा हर एक जबाब उतरा प्रमाणे दिली देवाच्या What happened? कितें जालें Did she hear? तिने ऐकले That spirit of forgiveness entered into her. केदाळा ऐकले तेजे ते असलो अनफॉर्गिव्हनेस आत्मा गेलो The spirit of forgiveness entered आ, into her. केदाळा तो बोक्सोने दिवसो आत्मा तिच्या भितर गेलो What happened to the spirit of unforgiveness? केदाळा तिथे असलो तिचे भितर असलो ना बोक्सोन आत्मा कितें जालो It had to leave. ताणे थंय जावन भायर वचत येत असले It had to leave. ताणे भायर गेलो हम लोग बिल में हाथ डाल के पकड़ के खींच के बाहर निकलता है. हम लोग दिल में घर में घुस के मार के निकालेगा बाहर. आम्ही आत भितर घाल घरा भितर मारन ताका भायर घालता हूं And how do we do that? कशें आमी हे करता हूं By a sound. खाली एक आवाज Do you understand now? आता तुमका समजले गौरी अभी समझ में आया रोरिंग क्या है? अभी और समझा रहे. ये तो खाली शुरुआत है. ये पिक्चर का खाली टाइटल आया. हे खाली आता ट्रेलर मात्र तुमका दिला आणि पिक्चर बाकी और आहे जिसको नोट्स मांगता ना, जिसको भी नोट्स मांगता ना, कोणाक नोट्स जाय ये बाबा ये कौन सा नंबर है इधर व्हाट्सएप का? व्हाट्सअप नंबर सिस्टर Just put that number. You put that notes, put that number, and on WhatsApp, put your name, and say I need the notes on sound. तुम्ही ते नंबर नोट करा आणि ते मेसेज करा म्हाका त्या साऊंडा विशयान शिकवण जाय डाल जरा नंबर डाल. सेम नंबर नो Hmm? यू आर सेंडिंग तुम्ही डाटा कितने Yeah, I'll send. नाही ऑलरेडी तुमच्या नावावर येऊन असा मेसेज No, ते आम्ही धाडले ते फॉरगिवनेसचे. पहिलं धाडला दुसरे कितें ते धाडलात होय तशेंच. ओके ओके सेम ओके Praise God. प्रेज गॉड Do we want to become soldiers तुमका beggars? झुजारी जावंक जाय सैनिक जावंक जाय or beggars? या मागताले जावंक जाय Ask your neighbor.
एकामेका इसारा Do you want to be a soldier or a beggar? तुका सैनिक जावंक जाय या भिकारी जावंक मागोंक जाय काय म्हणटात Arey, put it there no, so that nobody misses. Okay, till then. Just write on. +91 93 452 95 642. प्लीज डोंट डू जीपे है, ये नंबर जीपे बीपे नहीं है, धंधा नहीं कर रहे हम लोग। मैं हैदराबाद में गया, मैं मेरा नंबर दिया, वो लेडी पूछता है जीपे है ना, ये तभी मेरे को दिमाग में आया लोग इतना आगे तक जाता है। ये जीपे नंबर नहीं करूंगा तुमका येतून खाली तुमका डोंट यूज इट फॉर करेंसी। दिस देर ये है क्या? हाँ है तो कैंसिल कर देगा अभी। नो जीपे। येतून जीपे करूंगा नहीं है नंबर अगेन द नंबर इज 93 452 95 95 642. 642 आई सेंड यू द नोट्स। हांव त्या नंबराक तुमका नोट्स धाडटा। सबको बोलते हैं साइलेंट करो, ये साइलेंट नहीं है। ये मिसेस का कॉल मिसेस का कॉल को ऑन है। You can talk and come. No, you can talk. I'll carry it. No problem. Hallelujah. Hallelujah. So tell me, when you get this teaching तो म्हाका सांगा हे तुमकां शिकोवन मेळ्ळ्या उपरांत with the notes, सांगा आता नोट्सा मुखांतर will it benefit you? तुमकां खंडीत फायदा पडटले Will you practice it? ते तुम्ही कार्यारूपाक घालतात You will see so many things changing in your life. तर कशें करता जाल्यार तुमच्या जिवितांत जायते बदलावान तुम्ही पळयतल्यात। So I'll read this, okay? त्या देखून हांव वाचता। You send a WhatsApp message, I want the teaching on sound. ये मैसेज या और मेरा नंबर नहीं है। नंबर का मैसेज का संगा अच्छा किसी को मेरा नंबर मांगता है? Nobody wants my number. ले। You all don't want my number? Do they understand English? तू सांग यार कोणता नाही। तो कोणाक म्हणी ब्रदराची नंबर जायगी। Okay, write on. +91. That +91 I'm Plus giving you. Why you know? 91 Why I'm giving you +91? Because when you become a warrior, you will be invited abroad. तभी ये नंबर काम आएगा। Praise God. नहीं तो 91 नहीं डालेगा तो मैं बोलेगा इसका फोन ही नहीं लगता है। +91 +91 77 77 605 605 98 98 101. 101 Again 77 77 605 605 98 98 101. 101 I give my number to everybody. हांव म्हणजे नंबर सगळ्यांक दिता। But those who want to call me, timing है। तर तुमकां कितें म्हणजे उलोवंक आसा ताका वेळ आसा। रात को 12 बजे के बाद। 12 वरां उपरांत राती दनपारां न्ही राती। दिन में तो हमको टाइम नहीं है। कित्याक दिसाक म्हाका वेळ ना। रात को बात कर सकता है। राती म्हाका उलोवंक वेळ मेळटा। Praise God. प्रेज गॉड। The way we become warriors, आमी you should also become a warrior. कशे आमी देवाचे झुजारी जावन आसा त्या रितीनी तुम्ही जायचे। ले इधर से कॉल चालू भी किया रे, सच्ची है यार। कौन है उसका नाम? आता कॉल दिवंक आताच सुरू केले तुम्ही। दूसरा आया। अरे अनेकल्यान कॉल करू। अरे मेरे को मत कॉल कर यार। आता तुम्ही कॉल कर नाकात, सेव्ह करून दवरा। असली नंबर दिया है। हाँ ये डुप्लिकेट नहीं, करेक्ट बरे ओरिजिनल नंबर। वो कॉल क्यों किया मालूम है? तानी कित्या कॉल केले गोतागी? तुमको तो चाय नहीं पीना है, हमको चाय पीना है। तुम भूल गया चाय के बारे में। तुका भूक लागा ना, चा पियंक उडास ना, पूण आमकां जाय चा पियंक, त्या देखून कॉल Okay, करना। I understand you made a call. I'll give you a break for chai. तू आता म्हाका समजले तुम्ही कित्याक कॉल केले म्हणून, त्या देखून आमकां चाय बसत हांव तुका ब्रेक दिता।
Okay? जायत गे And I'll put the notes on the screen हांव ह्या स्क्रीनार नोट्स घालता during the break. त्या ब्रेकामध्ये Then we will look at the screen. You will get your notes. स्क्रीन पळयल्यार तुमकां तो नोट्स मेळटा So you will come to know what we are learning. त्या जाल्यार तुमकां कळटा तुमी काल शिकोवन आसात म्हणून And if you have got questions, be free to ask questions. खंयचीय तुमकां सवालां असल्यार तुमकां धैर्यान तुमी विचारूंक जाता But please ask questions what you are reading here. पूण काल्या क्वेश्चन सर कितें ते बरयलां ताचे वयर आसून दी Go drink chai and come quickly. ते वचून च्या पिवन वेगी फाटी येया थँक्यू